गोंय सरकाराचो यशोदामिनी पुरस्कार, डॉक्टर PM पे पै फाउंडेशन प्रशस्ती पुरस्कार, केरला प्रचार सभेचो सारस्वतीबाई साहित्य पुरस्कार, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य संमेलन अलाहाबादचो राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार, मंडळाचो उत्कृष्ट साहित्य पुरस्कार, तशेंच कोंकणी भाषा मंडळाचो मनोहरराय सरदेसाई यादिस्तीक तांच्या पुस्तकाक बेलाबाय आणि हेर काणयो बेलाबाईचो शंकर आणि 2020 बाल साहित्य पुरस्कार लाभला. तांकां बिंब परिवारा वतीन बाल साहित्याचो विजयबाई सरमळकार बाल साहित्य पुरस्कार सुद्धा लाभला. तांच्यांनी पदां हाताळिल्ली अशी कोंकणी भाषा मंडळाचे भांडारी तशेंच कोंकणी भाषा मंडळाच्या वाचक सल्लागार समितीची कोंकणी अकादेमीच्या कार्यकारिणी समितीचे आदले वांगडी, अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य परिशदेचे आदले जोडचिटणीस, अखिल भारतीय कवयित्री संमेलनाच्या कार्यकारिणी वांगडी तशेंच अखिल भारतीय कवयित्री संमेलनाचे चिटणीस कार्यकाळ 2011, 12, 16 सांबाळल्यात. साहित्य अस्तुरी अस्मिताय मंचाचे ती अध्यक्ष आशिल्ली. तुमकां हांव कोंकणी वाचन विश्व क्लबाच्या तर्फेन येवकार दिता नयनाबाई. तुमकां उर्बेभरीत येवकार. तर हांव फुडलीं सुत्रां अमय हांच्या लागीं सोंपयतां. नमस्कार. आवाज येता न्हू? हय येता. नमस्कार. कोंकणी वाचन विश्वाची ही तिसरी कार्यावळ. आयज भौमान्य नयनाबाई आडारकर हांचे लागीं संवाद साधपाचो सुयोग आमकां जुळोवन येयला. संयोजकान नयनाबाईची वळख केल्लीच आसा, पूण म्हाजें कर्तव्य म्हणून हांव तेंच्या बद्दल 2 उतरां उलयतां. भौमानेस नयनाबाई आडारकर ही कोंकणीची ज्येष्ठ कवयित्री. कोंकणी कवितेची खास करून कविता सादरीकरणाच्या मळार तेंच्यांनी आपली अशी विशेष वळख आणि शैली निर्माण केल्या. परिशद, साहित्य संमेलन हितून जावपी कवी संमेलनांनी जेन्ना ती कविता सादर तेन्ना सांगता, माटवात आशिल्ल्या दर एकाच्या नवतरणाट्या मदीं एक चैतन्याचे ल्हार आणि उमेद जागृत जाता. नयनाबाई, तुमकां ह्या कार्यावळीत येवकार. नमस्कार. तर नयनाबाई, एक नयना बाय म्हणो काय नयना ताई म्हणो? कित्याक म्हाका नयना ताई म्हणपाची संवय जाल्या. नयना ताई. हय नयना ताई, लेखणी आपूण घेयना, त्या खातीर एक वेळ काळ जबाबदार थारता. तुमच्या मनातली भावना कागदार येवपाक अशें कितें निमित्त जालें, वा तुमचो सुरू जालो? म्हाका दिसता हांव तिसरेन काय चवथीन आसतलें आनी तेन्ना बाबाचो म्हणजे बाबा सर्गेस्त रंगनाथ आशिल्लो तांचो एक ताचें नांव मिंगल कॉसेटा म्हणून, ताचो ट्रॉलर आशिल्लो आनी ताणें आमकां ट्रॉलरान एक दीस पिकनिकेक व्हेलें आनी ते पिकनिकेक हावजी खेळटना बाबाक कब्बशी फुटली म्हणून म्हाका म्हजे कडेन दिली ती कब्बशी. आनी तेन्ना म्हज्या तोंडांतल्यान एक उत्स्फूर्त अशी उतरां आयलीं. बशीत बसला कप, कपात चहा, मला म्हणतो प्या प्या प्या. बाबा इतले उमेदीचे दिसले. बाबा अरे वा कविता म्हणली मग तुवें म्हणपाक बरोवन काड. एक कागद बीन दिला म्हाका, बरें म्हणपाक लागलो आतां बरोवन दवर. आनी घरा वतून एक चोपडी दिली, कितें मनान येता तें बरोवन काड म्हणपाक लागलो. हांव आपलें तें फुलां कितें कितें बरोवपाक लागलें मराठीन. मागीर एक दीस बाबान म्हाका म्हणलें की तूं हें अशें बरयता पळय मराठीन, तें कोंकणीन कित्याक बरयना? सगळ्यांक कळटलें, आजयेक कळटलें, सगळ्यांक कळटा, आमची भाशा न्ही ती. तूं पयली कोंकणी कविता बरयली आनी ती हांव म्हाका तुमकां ल्हानशी जात्रेचे खाजे म्हणून ही म्हजी कोंकणी कविता.
ती कविता अशी म्हणून दाखयतना लोकांक कशी दाखयतली ती जात्रेचे खाजे. जेन्ना हांव खाता हे जात्रेचे खाजे मनांतल्यान सरता भायर एक कवन सादें. जेन्ना हांव खाता हे जात्रेचे खाजे भायर एक कवन सादें. धवे खाजे सामके ताजें. धवे खाजे तांबडे खाजे घेता बाय सामके ताजें. कशें दिलें कील तुवें घेता हांव खाजे धवे. कशें दिलें कील तुवें घेता हांव खाजे धवे. कितले बे 2 कील नाका पुरो एकूच कील. घेवन पटली हातान बसीन चडप नेटान घरा तुमी पावतकच खाजे काय जेतान अशें जालें तेन्ना. आनी मागीर ते पिराय वाडपाक लागली तशी आशी कुशींतले जे लोक आसा तो समाज लोकां कडेन म्हणजे जी वळख जावपाक लागली समाजा कडेन तातूंतल्यान नवे नवे वेगळे विशय मागीर हांव खेळत गेलें. हय आनी कितें नयनाताई तुवें एक कविता म्हटल्याच भुरगेपणाची पूण म्हाका आनीक एक कविता तुजी आयकपाक आवडटली कित्याक तुमी बरोवपाक सुरवात केल्ली तेन्ना आनीक अश्यो आवडीच्यो तुज्यो एक कविता आनी एक जावनी. कविता कितें जालें सांग म्हणजे जशें हांव म्हणजे वाडपाक लागली आनी जशें जशें समाजाचो भोंवतणचो जो वाठार त्या वाठारा कडेन म्हणजे लक्ष वचपाक लागलें की थंयसरल्यान म्हाका खूब अश्यो गजाली दिश्टी पडपाक लागल्यो. हातूंतल्यान एक कविता म्हणजे जल्माक आयली म्हाका दिसता ती 8वी 9वी अशी खंयच्या तरी पिरायेचें म्हाका याद जायना म्हणजे 8वी 9वीन आसतना अशें आसूंक जाय. आनी त्या कविता काय ती कविता हांव सादर करता आतां तुमच्या खातीर. मैमुताला बारान जमतात तशी भुरगीं शाळेन जमतात काय. मैमुताला बारान जमतात तशी शाळेन भुरगीं जमतात काय. इस्पिकाच्या खेळावरी पुस्तकांनी रमतात काय. इस्पिकाच्या खेळावरी पुस्तकांनी रमतात काय. कवचेच्या म्हज्या साकावरी ती फाटीर बटवो मारतात काय. कवचेच्या म्हज्या काय म्हज्यावरी ठिगळायले कपडे अशेच घालतात काय. कपडे अशेच घालतात काय. शाळेच्या जार्दिनान बायले दादले लोळटात काय. शाळेच्या जार्दिनान बायलो दादले लोळटात काय. अर्धपुटी उडयल्ली विडये पोतेरां थंय मेळटात काय. अर्धपुटी उडयल्ली विडये पोतेरां थंय मेळटात काय. शाळेच्या वण्टीचेर उक्त्यो नटयो लायतात काय. शाळेच्या वण्टीचेर उक्त्यो नटयो लायतात काय. काय त्या बोर्डाचेर काय. अब्दुल दादा सारकोय दादा शाळेत आसता काय. अब्दुल दादा सारको दादा शाळेत आसता काय. मास्तर ताका म्हणटा जावे भिशाव भिशाव मारता काय. शाळेतलो हो मास्तर दादा सोरो पिवन पडटा काय. शाळेतलो हो मास्तर दादा सोरो पिवन पडटा काय. बायलांक धरून वेंगेत आपल्या भायर धांवडटा काय. बायलांक धरून वेंगेत आपल्या भुरग्यांक भायर धांवडटा काय. म्हज्या वाड्यार सदांच घडटा अशें शाळेंतूय घडटा काय. कोण म्हाका सांगत खरी शाळा कशी आसता काय. शाळा कशी आसता काय. वाह वाह वास्तवाक धरून आशिल्ल्यो कविता. नयनाताई ह्याच संदर्भान एक प्रश्न आशिल्लो. हरशी हांवें पळयला की आताची पिळगी हांव धरून की भुरगेपण गांव गोंय अशे विशय प्रामुख्यान हॅलो हय अशे विशय प्रामुख्यान लागीं करतात. पूण तुमची जेन्ना हांव प्रतिमा हो पयलोच कविता संग्रह वाचता न्हू तेन्ना तितून हे विशय म्हाका दिसना. अशें कित्याक. कितें जालें की हांव एका सुखवस्तू मध्यम कुटुंबांतलें भुरगें म्हणजे सगळे तरेन सगळे सुख म्हणजे म्हाका कशें दुख्ख केन्ना जाणवलें ना अशें त्या वेळार. पण जेन्ना हांव आशी कुशीक पळयतालें म्हणजे वांगडची भुरगीं जावं ज्या समाजान हांव वावुरतालें थंयसरल्या लोकां कडेन पळयतालें तेन्ना म्हाका ती तफावत जाणवताली की तें खूब जाणवतालें. आमी जेन्ना शाळेन वतालीं बूट घालतालीं युनिफॉर्म घालतालीं आनी वतालीं तेन्ना भुरगीं ती साकार आतां हांवें कविता सादर केल्या पळय ती भुरगीं अशी शाळेन आमच्या बुटां युनिफॉर्माक पळयतालीं म्हाका तेन्ना दिसतालें ही शाळेन वतना हांकां शाळेन वचन दिसना काय.
काय आम्ही शाळेन वचचे असे कपडे घालचे मागीर मागीर म्हाका ते एक 10वी जाल्या उपरांत म्हजे एक जी मैत्रीण आशिल्ली तिका एक सर्वे करपाचो आयलो तिचे बरोबर हांव एका वाठारान गेलें जी रेड लायट एरिया म्हणटा पळय थंय सर्वे करपाक गेलें आनी थंय सर्वे करतना म्हज्या नदरेक खूब कितें कितें आयलें म्हणजे बायलेचे जे भोगणार थंय ते दिश्टी पडले म्हाका ते ल्हान वयाचेर सुद्दां म्हाका खूब जाणवलें तें आनी म्हाका खूब त्रास जालो ताजो तातूंतल्यान म्हणजे गिराणाचो गांव आयली मागीर थंय झोपडपट्ट्यो खूब वास्को तयार जाल्यो तांची जीण पयली तांची दुख्खां पयली आनी म्हाका चड त्रास दिवपाक लागले आनी तातूंतल्यान म्हज्यो कविता आयल्यो आनी अशें जालें म्हणटकच हांव बाकीचे म्हजो गांव म्हणजे तातूंत हांव खंय पडलें ना भानगडीन जें म्हाका कितें दिसलें जें म्हाका त्रास करत गेलें तातशींच म्हज्या उतरांनी आयलें. हय जेन्ना समाजान कितें घडटा तेन्ना भुरगेपण तुमी दुसऱ्यांचे भुरगेपण खरें वेगळे तरेन मांडपाचो तुमी पयल्या कविता संग्रहान यत्न केलो तुमचो आमकां वाचूंक मेळटा कविता आमकां दर एकल्याच्या बरोवपांत वा साहित्य जिणेंत अमक्याचो एक प्रभाव आसता एक मोटिवेशन घेता कोणी अमक्या कडल्यान सो तुमच्या जिणेंत असो कोण आशिल्लो साहित्यीक वा लेखन कोणाचें ताचो प्रभाव साहित्यीक सांगचे पयलीं हांव म्हजो तातूंतल्यान हांव प्रभावीत जाल्लें पण लेखक अशें म्हणटा खूब लेखक वाचल्या मराठी वाचल्या कोंकणी लेखक वाचल्या जायते तांच्या लेखनान हांव भारावलां व्यथीत जालां म्हाका खूब म्हणजे मनोहर बाबाचें साहित्य म्हाका खूब म्हजे लागींचें कशें म्हणजे अशें हांव जें मिश्कील बरयता ताचे कडेन लागींचें दिसतालें महाबळेश्वर सैलांच्या हातूंतल्यान हांव सामकें व्यथितूय जाल्लें आसा तांची ती एक हें आसा पळय अरण्यकांड ही जी तांची नवलिका आसा नवलिका ती धाकटी ती तेन्ना सामकें अस्वस्थ जालां पण ह्या सगळ्या साहित्यिकांचो म्हाका दिसता म्हजे जिणेर म्हज्या हाजेर साहित्याचेर प्रभाव पडलो असो म्हाका असो जाणवूंक ना केन्ना पण पडलाच जाल्यार म्हज्या आशु त्या समाजाचो प्रभाव ताजेर पडला आनी हांव कांय कारणां खातीर ज्या समाजान हांव वाडलें त्या समाजाचे वेगळे वेगळे जे प्रभाव आसात त्या प्रभावान हांव खूब फावटी शेवटलां आनी त्या लोकांची जीण सामकी लागींच्यान म्हाका लागींच्यान हांवें पळयल्या ती तांची दुख्खां तांचे क्लेश तांचे जे त्रास तांकां जाता ते सगळे तांचो हांवें अणभव घेतलो आनी ते म्हज्या साहित्यांतल्यान भायर सरला आनी म्हाका दिसता तो समाज जिणेचो म्हज्या साहित्याचेर चड प्रभाव पडला. हय मनाक जेन्ना दुखता दुसऱ्यांची जीण जेन्ना पळोवन जेन्ना मनाक खटकता आनी तेन्ना ते भावार्थ येत रावता हेजेर मायदाई आतां तो जाल्लो हितूंतलो गजाल आतां येवया मुख्य मुद्द्या कडेन तेन्ना तुमी मायाताई खरंगटे नूतनबाई साखरदंडे आनी तुमी मेळोन एक त्रिवेणी हो कविता सादरी प्रोग्राम गांवांनी घडोवन हाडलो आनी तो खूब गाजलोय बी त्या त्रिवेणी बद्दल आमकां कितें सांगात न्हू आतांचे पिळगेक ते हय बरें जरूर जरूर सांगता म्हजो इश्ट पळय संजीव वेरेकार हाणें एक काव्य झाडां झडतीची म्हणून एक कार्यावळ केली खूब सुंदर कार्यावळ आनी तो गांवांनी वतालो लोकांच्या समाजान मेरेन पावतालो ती कार्यावळ पळयतना म्हाका दिसलें की हांवें कित्याक अशें करचें न्ही म्हाका खूब आवडली संजीवाची कार्यावळ हांवें कित्याक वचचें न्ही पण हो विशय आमी जेन्ना परिशदेक गेल्ली तेन्ना हांवें नूतन आनी माया कडेन मांडलो की अशें अशें आसा आमी कित्याक वचचीं न्ही तिगाय थारावया म्हणटाना मागीर आमी मेळ्ळीं मागीर कशे विशय घेवपाचे एक विशय घेवन ताजेर आमी तिगांयनी कश्यो कविता प्रत्येकान कशी वेगळे तरेन सादर करपाचें ताजेर हें केलें भासाभास केली आनी पयलो कार्यक्रम आमचो कला अकादमीन जालो आनी काव्यत्रयी ह्या नांवान जालो आनी मागीर ती जाणांक आवडली आनी माधव बाबान ताका नांव दिलें त्रिवेणी आनी तेन्नाच्यान ती त्रिवेणी आतां कितलींशींच वर्सां चालू आसा आनी लोक अजुनूय आमकां आपयतात. हय मायाताई कशें आसता की तो जो काळ आसलेलो कोंकणी खातीर मातसो एक असो रायटर फायटर त्या टायप त्या
आणि तुम्ही त्रिवेणी घेऊन गावागावांनी वयताली. सो प्रसंग काय असतले जे मनाक घट्ट साठवून दवरले असतले तुम्ही, ते कितें याद जाताले? आम्ही बोरये गेल्ली. एक वत्सला बोरकर म्हणून एक तरणाटी आशिल्ली, तिने आमच्या खातीर कार्यावळ आम्ही बोरये गेले आणि ते हळदी कुकुमाचे दीस जानेवारीचे. तिने बावडे देवळाच्या भायल्या आवाठान अशें ते सगळे खुर्च्यो मांडिल्ल्यो, मायक दवरलो, पण लोक ना. बायलां येतालीच कार्यावळीक अशी येताली आणि अशी पयसच्यान पळयताली, अशी नदर मारताले, नाच जाताले. ते मातशें निर्शेलें म्हणपाक लागलें, ताई आमी तुमकां हें केलां की काय नजो सुरू करूया. कार्यावळ सुरू केली आणि आम्ही जी म्हणजे लोकांक बायलांक कितें भावता सादर करपाक लागली आणि कितें अजाप, जी अशी कुशीच्यान अशी कुशीच्यान कोण आशिल्ली पळय लिपून पळयताली, ती येवन त्या कदेलाचेर बसली. कदेलां फूल, भायलो सगळो बाकीचो सगळो सभाघर फूल आणि सगळी तन्मयतेन सगळो तो कार्यावळ सगळी कार्यावळ आयकतात. आणि कार्यावळ सोंपल्यान ती आयली म्हणपाक लागली, ही कविता अशी आसता, आमकां खबरूच ना, हे आमचेच मुगो कितें तुमी सादर केलां तें. म्हणजे ते आमकां खूब म्हणजे खूब भरून पावले हांवें, की इतलो आनंद जालो की आमी आमची कविता लोकांच्या काळजा मेरेन पावली. म्हणजे जे कितें समाजाचे पडबिंब म्हणटा ते आमच्या कवितेंत कळून आयलें. आणि दुसरो एक प्रसंग हांव सांगता. प्रजा साखरदांड्यान आमकां एक हांगा बेटी खुर्सा कडेन आमकां एक कार्यावळी केल्ले आणि आमचो निवेदक तेन्ना आशिल्लो सर्गेस्त मिलिंद भगत. आमी थंय गेली आणि पळय जाल्यार सगळी वलतेरां घेवन बरी अवांत बसले लोक, मायक ना, माची ना, काय आणि आमी कविता सादर करपाच्यो. तातूंतल्यान तोंडाक पळयता कळटलें हांगा अर्द्या लोकांक कोंकणी येना. आतां कविता कशी सादर करतली? पयलो रावंड नूतनान कविता म्हळी, मायान म्हळी, तेन्ना म्हज्या लक्षांत आयलें की आमी आतां अशें जर उबे रावनूच कविता म्हळी जाल्यार ती अपील जायना. आमी ती एक वेगळो फंडाक केलो की हांव गेलें फुडें आणि आमी तांकां अशें एप्रोच करून कविता म्हळी. म्हणजे तुमी म्हजी जी आसात आणि सारकी म्हणजे एक्सप्रेशन्स दिवन हांवें तांकां ती कविता सादर करतकूच नूतनान आणि फटाफट तशेंच केलें. आमी त्या लोकां मदीं भोंवली अशी आनी आमी कविता सादर केली. आणि खरीच येवन म्हाका हात बीन दिलो सगळ्यांनी प्रोग्राम जातकच. आनी मागीर म्हणपाक लागली, एकटी बायल म्हणपाक लागली, आय डोंट नो कोंकणी बट द वे यू एक्सप्रेस इट आय फेल्ट इट फ्रॉम हार्ट म्हणपाक लागली. म्हाका आमकां खरेंच सगळ्यांक तेचो खूब आनंद जालो, कित्याक आमच्या एक्सप्रेशनान कांय जायना. म्हणजे कविता फक्त उतरांच असली भाषाच कळ्ळी म्हण जायना, तर एक्सप्रेशनांतल्यानूय कविता दुसऱ्या मेरेन पावूं येता. त्या दिसा ते आमकां साक्षात्कार जालो आणि खूब आनंद जालो. खरेंच. आणि कोंकणी ही जी भास आसा ती काळजाचीच भास आसा सगळ्यांची. ताई, कविता आतां तुका एक याद जाता जाल्यार ती तेन्नाची आताची म्हणून रिस्पॉन्स तेन्नाची आताची खंयची तुमकां? हय, हांव आताची त्रिवेणीची म्हणूंक काय आताची खंयची सादर केल्या जाता न्ही. हांव आताची नव्या ट्राय केला. हांवें ती हें करता मोल कविता. उगडटाच मोलाचें दार, सीसीटीव्हीच्या दोळ्यांकूय येता धार, जुस्त तुमी भितर सरतना. उगडटाच मोलाचें दार, सीसीटीव्हीच्या दोळ्यांकूय येता भार, जुस्त तुमी भितर सरतना. मागीर पाकीट तोलून बीग बाजार. मागीर पाकीट तोलून जाल्यार ब्रँडेडाचे फक्त विंडो शॉपिंग. ना जाल्यार ब्रँडेडाचे फकत विंडो शॉपिंग. डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आयज रोख फाल्यां उधार. डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आयज रोख उधार, सगळो कॅशलेस व्यवहार. हांगा जाय जाल्यार घे, ना जाल्यार होशमार. हांगा जाय जाल्यार घे, ना जाल्यार होशमार. तशें सगळ्यां मदीं समानताय राखपी फूड कोर्टूय थंय आसता. पूण नासता थंय धनी गिरायका मदलें नातें. ना चलना म्हयन्याच्या अखेरेक चोपडेतलें उधार खातें. ना चलना म्हयन्याचे अखेरेक चोपडेतलें उधार खातें. कागदाच्या पुडयांनी बांदून दिल्लें गरजेक जाय तितलें. नासता कागदाच्या पुडयांनी बांदून दिल्लें गरजेक जाय तितलें. तें सुचून आसता हांगा
आपलेपणान गुठलायले ते सुचून नासता हांगा आपलेपणान गुठलायले नासता यो म्हणे तोंड भराशे नासता यो म्हणे तोंड भराशे पकडले मागीर करता तुळाभार हांव मागीर करता तुळाभार अख्खेच्या अख्खे मोल दवरता तागडीच्या एका दाल्यात अख्खेच्या अख्खे मोल दवरता तागडीच्या एका दाल्यात कुडयेचो कागद आणि सुता आणि कागदाच्या एका दाल्यात कुडयेचो कागद वा वा नाही ना ते रायटर आणि फायटर असो तो काळ आणि तुम्ही कोंकणी भाषा चळवळीतली सक्रिय कार्यकर्ती हेमाबाईन सुरू केल्ली चित्रंगी ही एक मागीर ह्या चळवळींचो तुमच्या साहित्यिक हितून प्रवासात कितें वांटो आसा? खरें मुळात हांव हेमाबाई कडेन जे पावले ते वरवींच पावले कित्याक हेमाबाई कविता सर्ती घेताले आणि तातूंत म्हज्यो म्हणजे हांवें कविता सर्तीन वांटो घेवन म्हाका इनामाय फावो जाली मागीर हांव एका हें आशिल्लें भलायकी सर्त आशिल्ली तातूंत म्हाका कविता सादर केली आनी म्हज्या सादरीकरणाच्या हाजे खातीर म्हाका आकाशवाणीन आपयलें थंय वतकूच पंडीत बाब मेळ्ळे नागेश बाब मेळ्ळे मागीर हेमागेर आमी गेली हांव नूतन आनी माया तिगाय आमी हेमागेर गेली आनी हेमाच्या बरोबर तेन्ना चर्चा करता कितें करता म्हणजे ताजी एक उमेदशी आमी कितें नवें बरोवपाचें आनी मागीर आमकां तातूंतल्यान आमी चळवळीनूय आयली आनी चळवळींतले म्हालगडे जे आसा तांकां मेळ्ळी आमी तांणी आमकां खूब अशी उर्बा दिली की बरोवचें कितें करचें अशें म्हणून आनी चळवळींतल्यानूच आमी मुखार पावली की बरोवचें म्हणजे रायटर आनी फायटर दोनूय कामां आमी तातूंतल्यान साध्य केली आनी तशेंच तेन्ना आमी हें आशिल्लें पळय आमचें चळवळ चलताली तेन्ना लळितक म्हणून एक वासंतीक कार्यक्रम आनी वासंतीक मेळ जाताले तेन्ना आमी सादरीकरण करताले त्या खातीर नवें नवें कितें बरयतालीं म्हणजे ह्या चळवळींचो म्हाका म्हज्या साहित्यान खूब फायदो जालो बरोवपाच्या निमतान बरोवपाक लागलें हांव आनी जालें ताई आनी कितें त्याच हेतूंतले त्या वेळा वयली कितें याद अशी? ती एक चळवळीतलीच एक याद सांगता हालींच दत्तबाब आमकां अंतरले दत्तबाब नायक भाशा चळवळीन म्हणजे म्हजे हांव तेन्ना गुरवार आशिल्लें आनी एक नेट सामको नेटान आमी थंय चलतात मुखार दाणे घेवन आनी हांव सामकें फुडें आसा सामकें घोशणा दिता आनी चलता आनी दत्तबाबान केन्ना खंयच्यान पळयलें खबर ना म्हाका धांवत आयलो अगो पगले तुज्या पोटार बीन दाणो पडला कितें जातलें चल चल पळय ताणें म्हाका फाटल्यान करून म्हाका फाटल्यान व्हेलें आनी थंय नूतन आशिल्लें नूतनूय तेन्ना येतालें हाका ते सरकारी नोकरी करताले त्या खातीर भितर येनाशिल्ले पूण भायल्या भायल्यान चलताले तांचे बरोबरच ताजे कडेन व्हरून दवरलें पिशा तूं हांगा राव म्हणपाक म्हाका अजुनूय दत्तबाब बरें केलें आनी खूब याद जाली की ताणें कशें म्हाका आपलें एक भुरगें कशें म्हणून तशें सांबाळून भरून भायर हाडलें म्हणजे कोंकणी चळवळींतल्यान म्हाका एक अशें खूब जाणवलें की तेन्ना मनशांनी एकठांय कशें रावपाचें आमीच सगळीं आमचे कोंकणी लोक म्हणजे आमी एक कुटुंब कशें आसा पळय हें म्हाका तेन्ना खूब जाणवतालें जें आतां दुर्दैवान खूब वायट दिसता म्हाका आतां तशें जाणवना आतां खूब पयस पयस पळयतावो जावपाक लागला कोंकणी म्हणजे कोंकणी बरयता तेच कुटुंब न्ही कोंकणी बरोवपी लोकांचे जे लोक आसात तांचे जे घरांतले लोक आसात ते सुद्दां कुटुंब अशें म्हणटाले म्हज्या घरा येताले रमेश बाब येताले आनी आमच्या गांवांतले लोकूय ते कोंकणी कुटुंब अशें करून वागताले तो काळ म्हाका खूब याद जाता त्या टायमाचो आनी तातूंतल्यान आमी घडलीं आनी तातूंतल्यान आमकां सगळ्यांनी एकठांय रावचें सगळ्यांनी एकमेकाक रमेश बाब सुद्दां आशिल्ले ते कितें केन्नाच आमकां अशें जाणवना की ते म्हालगडे आनी प्रकाश बाब जयेश फर्नांडीस सुद्दां आसा ते खूब वयान व्हडले आमचें इतलें लागींपण की आमचेच ते इतले म्हणजे ह्या चळवळीन आमकां हें आमकां घडोवन दिलें की हेमाबाई सुद्दां आसा हेमाबाईचो पंडीत बाब आसा आमी कोंकणी मनशां वेगळेपण आमकां जाणवलो ना ह्या कोंकणी चळवळींतल्यान म्हाका खूब दिलें की आमी सगळ्यांनी एक सुजाय तरूच आमी मोग जाता एक रावचे
आयल्यार मूठ जाता, मुठीची शक्ती म्हाका तेन्ना जाणवली. खरेंच एक बरी तुम्ही सुचोवणी खरे आताच्या पिळगेकूय तुम्ही दिल्यात की त्या वक्ता वयली जी एकजूटताय असलेली ती आतांय खंय तरी जावपाक जाय. ताई आता चित्रंगीचे आमी उलयली पळय तेन्ना तुमच्या वांगडा तुमच्या बरोबर अशीय कांय बायल मनशां असलेली जी सातत्यान बरयताली, पूण जेन्ना आतां आमी पळयता तेन्ना ती खंय तरी सुटली, शेणली वा नाच जाल्या, म्हटल्यार बरोवप एक तर ना जाल्लो आसतलें. पूण तुमकां कितें दिसता ह्या बद्दल अशें? ती जी मोख आनी जिद्द हय ती जी मोख आनी जिद्द आसलेली पळय हे जे बेगडी उतर आसा पळय हे उतरां सकयल ती सामकी म्हणजे लिपली वेळ मेळना ही सबब. खरें सांगू मागीर तुका हांगा आसपाक जाय, तुका दिसना हांगा आसपाक जाय रे, ते मागीर रावपाक दिना मनशाक. ते मागीर कशें आमी भुरगेपणान कशी कितें वाचपाचें आसतालें आनी घरान सांगतालें आतां न्हीद हांव आतां कांय जागे रावनाका न्हीद आवाज नाका. तेन्ना लायटी बिटी आसनासल्यो न्ही, तेन्ना बॅटरीचो दिवो घेवन अशी चादरीन वाचताली काय ना. तशेंच संवसाराच्या ह्या संवसारान आमच्यांनी खंय तरी आपल्याक बसपाक दिना. म्हाका दिसना खरें साहित्यिकाक भितरलें कितें तें बसपाक दिता म्हण, तें हांगा आसपाकूच जाय रे. ते सामके त्रास करता. मागीर खरें सांगू बायलांक दादल्याच्या खूब त्रास आसा, मानता तें खूब त्रास आसा की बायलांक अशें म्हणजे संवसारूय पळोवचो पडटा, नोकरी करता नोकरीय पळोवची पडटा, भुरग्या बाळांचेंय पळोवचें पडटा, आपल्याक स्वता खातीर अजिबात वेळ मेळना. तशें म्हाका म्हज्या म्हण्या बरोबर आसा, पण थंय दुर्लक्ष करून सुद्दां म्हजें जें भितर कितें आसा तें म्हाका बसपाक दिना. कितें जाता तुगे भितर कितें तरी आसा तें रातचें न्हिदल्या उपरांत मागीर तें हळू कागदाच्या कुडक्यार आनी खंय तरी बरोवप जाता आनी तें येता भायर. तें येवपाक दिवंक जाय रे. मनीस जेन्ना शेणटा न्ही, हांव आतां म्हजे परिस्थिती अशी जाली की हांव खूब अक्षरशः सामकें अशें म्हणजे म्हाका दिसता की जीण म्हज्या कोता तरी हांव जीण म्हणटा ती कशी तवो कसो मनशाची जीण तवो आनी जो आसता कोणा परिस्थितीचो त्या तव्याचेर जीण पळय तवो तापयलो तवो ताजेर तूं कितेंय कर तें केन्ना बरें तुजें नशीब आसा जाल्यार फुलता, कोता हें जाता आनी केन्ना केन्ना गोबर जावन वता सामको करपून. अशें खीण खूब येता, खूब म्हजे जिणेन तर खूब आयला तशें खीण. तेन्ना म्हाका मागीर याद जाताली हांवें जेन्ना बिजनस सुरू केलो, हांव तेन्ना बिजनस येयली म्हणजे ग्रॅज्युएशन जाल्या उपरांत हांवें बिजनस सुरू केलो. म्हाका जेन्ना दिसता हांव बिजनस सुरू केल्लो न्ही तेन्ना म्हाका ताजेर ताणें बरयलें की इफ एवरीथिंग सीम्स टू बी फिनिश्ड, रिमेंबर फुडारा खातीर आपणें निसवचें. कित्याक जेन्ना सगळें कितें तरी एक आस दाखयता फुडार तरी करूं जाय आनी तुजे भितर जें आसा तें हें अशें मरपाक दिवपाक जायना. तें देण ती देवाची, तें सगळ्यांकूच बरोवपाक जाता अशें ना. म्हाका तरी दिसता की खंय तरी निसर्गान तुमी देव मानना जाल्यार निसर्गान सैमान दिला अशें म्हणा, पूण ती एक देण ती तुमी राखची. हांव अजुनूय त्या म्हज्या भयणीक म्हणटा जिणें शेणलें आसा संवसाराच्या नांवा खाल आमी संवसार करता, आमी आमच्या तुमच्या जी देण देवान दिल्या ती आतां तरी तुमी मातशी हें करपाचें म्हणजे तुमी सगळं खंय तरी तुमचें भायर लेखन आसा लेखनांतल्यान तुमी भायर सरता. आतां तुमी निवृत्त जाल्या आसतलीं, तुमचीं भुरगीं बाळां व्हडलीं जाल्यां आसतलीं, आनी आतां परत येवचें आनी आपली जें कितें आसा देवान दिलें तें आपल्या कितें आपली जी कला आसा ती सादर करची आनी तें प्लीज भायर येवचें. नयनाताई तुम्ही खरें एक दर एका बायल मनशेच्या जिणेचें सार तुम्ही मांडलेलें आसा आमच्या हुजीर. आनी खरेंच जी आतां संवसाराक लागून जी बंद जाल्ली, जेंचो जो मुखार सरपाचो प्रवास बंद जाल्लो तेंच्यांनी आतां मुद्दम जावन परत येवचें अशें आमचेय मागणी आसा. नयनाताई प्रश्न येत आसा चॅट बॉक्सान ते मागीर घेताच आमी. आतां नवे पिळगे कडेन येवया आमी. नव्या पिळगेच्यो कविता वाचता, तुवें वाचल्यात, हरशी तुज्या हाता सकल्यानूच वयतात त्यो, दोळ्या मुखारल्यानूच वयतात. सो नव्या पिळगेच्यो कविता आनी तुमच्या वक्ता वयल्यो कविता
हितून तुका कितें म्हणटा तें आमी अंतर ना जाल्यार परिवर्तन जाल्ले दिश्टी पडटा? आमच्या वेळार कितें आसतलें जाणां की खूब मांडपाचें आसतलें की दिसतालें तें मांडपाचो प्रयत्न करपाचो आसतलो आमकां, पण एक शीम आशिल्ली समाज ती कितें म्हणटाली बाबा अरे तें अशें बरयता मुगो, म्हणजे एका शिमे भायर गेले जाल्यार खंय तरी एक आमकां कितें म्हणटलो काय समाज, अथवा आमचे घरचे लोक कितें म्हणटले काय, हो एक कांत आसतालो म्हणून जें कितें एक्सप्रेस करपाक जाय अशें खुबशे जाणां. आतां हांवें एक धाडस केल्लें खूब फावटी तेन्ना, पण सगळ्यांकूच जमनाशिल्लें कित्याक समाज आनी घरचीं मनशां आनी तेन्ना ते समाज मानूनय घेनाशिल्लो कितें सामकें अशें निर्भयतेन कितें बरयलें जाल्यार मानूनय घेनाशिल्लो. म्हणटकच तो आतां काळ ना. त्या मनान तुमी भुरगीं सामकीं खूब अशें बरयतात, म्हणजे ते कसली शीम नासतना नवे नवे विशय नवी नवी आवतमां घेतात आनी ते सादर करपाचें धाडस करतात. सगळेच म्हणचे ना तातूंत, कांय अशी भारताच्या बोटार मेजपाची जी नांवां आसात जी वेगवेगळे विशय घेतात आनी वेगळे तरेन ते म्हणजे वेगळे तरेन बरयतात, ते प्रकट करपाचें तांचें हें वेगळें आनी तें खूब आवडटा म्हाका. सगळींच न्ही पूण थोडीं तरी. आनी तांणी हें धाडस दाखयलांच नवें कितें बरोवपाचें, आनी ताचे जोडीक जर तांच्यांनी एक अवांतर वाचनाचें बी जोड दवरली न्ही जाल्यार परत दुदान सारकें तुमचें. युवा लेखक FB, इंस्टाग्राम सारख्या नव्या माध्यमांचो उपयोग करता. भांगरभूंय आसाच, पूण ह्या माध्यमां कडेन तेंचो चड तेंको आसा. सो आनी इजी वे टू एक्सप्रेस म्हणटा तशें आसा तेंचें. सो ह्या माध्यमांचो उपयोग दर्जेदार साहित्य निर्मिणी खातीर जाता अशें दिसता तुका? ऑर तेंच्या बरोवपाची समज मोलावणी करपाची जाली जाल्यार ती लायक्सांचेर बीन करूं येता आमकां? ही जे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हॉट्सअप बीन आसा पळय, वेब पेज बीन आसा न्ही, ती व्हडली माची. म्हणजे नवी एक तुमकां एक बरें हें मेळ्ळा तें साधन की आपल्या लोकां मेरेन खूब लोकां मेरेन पावोवपा खातीर, म्हणजे ताका मर्यादा ना. कोंकणीन बरयल्लें तें ह्या इतल्याच वाठाराक पावतलें आनी कितें, खूब व्हडली माची ही, पण ताचो योग्य वापर जावपाक जाय. ते आयच्या पातार तुमी नवी पिळगी हे कितें तें जे आमचे सोशल मिडिया आसा, सोशल माध्यमां भशेन नवी पिळगी बरे तरेन जाणा. पिळगी आसा ज्या आमच्या फाटली जी पिळगी आसा त्या पिळगेक ह्या माध्यमां मेरेन अजून तांचे कडेन तितली संवकळ जाली ना. म्हणजे ह्या पिळगे कडेन ते नव्या पिळगेचें जें कितें बरयलां तें पावना, तें पावता. दुसरी गजाल तुवें म्हटलें की जे बरयतात न्ही, तर फेसबूक जे हें म्हाका हांवें जेन्ना जेन्ना खरेंच बरें आसता, म्हणजे कशें तरी म्हणजे बरें तरेन. पण बाकीचे जे म्हाका थोडेशें जाणवता की अशें हांव म्हणटा की देखले मडे आनी आयले रडे, देखले मडे आनी आयले रडे अशें थोडेशे. आनी म्हणजे आनी लायक्सांची मनशां ते बरोवन तांकां लायक्सूय दितले. आतां लायक्साचें हांवें जेन्ना स्टडी केलें म्हणजे लक्षांत आयलें पॉप्युलर जर मनीस आसा जाल्यार लोक ताका लायक दिता, खूब खूब लायक येता. वा ताणी समज एक बरें केल्यार सुद्दां वा जाता हेवटेन, आनी सगळे लायक तशेंच लायक. म्हणजे बाकीचो जर नवो कोण खरोच कितें बरयता आनी ताका केन्ना केन्ना एक लायकूय आसना आनी तो खरेंच बरें बरयल्लें आसता, पण ताका कोण एक कोणाक वळखना न्ही कोण, ताका कोण कितें हेंय बी दिना, म्हणटकच तेन्ना तो निरशेता आनी तो कदाचीत थंय बावून वचूं शकता. आनी कांय बरोवंक ना, बरें बरोवंक ना, पण तरी आसतना अरे म्हाका इतले लायक मेळ्ळे अशें म्हणून तो फुलोवन कितें आनी नाका जाल्लें बरोवंक शकता ना. कित्याक अशें म्हजो खूब एक्सपिरियन्स आसा की इवन जेन्ना आमच्या खातीर हांव साहित्य नाकारतालें तेन्ना म्हाका तशें फोनूय आयिल्ले आसा की म्हजें दिवना म्हणजे कितें म्हाका इतलें लायक मेळ्ळा पळय, लायक बी मेळोंक जाय अशें. हे माध्यम खरेंच बरें. ह्या माध्यमा खातीर आपणें जेन्ना प्रेजेंट करतलो आनी ते लोकांनी खरेंच बरे तरेन वाचूंक जाय जाल्यार आपणें तें बरें बरें कशें जातलें आनी कशें तरेन आपण तें बरें तरेन करून तांच्यांनी तें मांडपाक जाय लोकां मुखार. दुसरी गजाल हांवें एक पळयलां की थोडे लोक
येता न्ही ते वाची सुद्दां ना अजय नयनाच्या अमेरिके मेरेन चल्लाय वाचिना वाचा तुमी कित्याक थोडे लोक म्हणून करूंक जाय म्हणून लायक करतात ते म्हाका हांगा ताजे दुर्गुण असो दिसता सोशल मिडियाचो की ताका कळूं जाय की हांवें ताजें वाचलां आनी तो लायक करता ते वाचिल्लें ना फेसबुकाचेर अशें कितें तरी पळयता तशें जाता पेपरार कितें आसता तें वाचता आनी ताका समजता हांगासर थोडे म्हाका कळ्ळें म्हणजे हांव सांगूंक सोदतां की ताचो योग्य वापर करात ह्या सोशल मिडियाचो योग्य वापर करात आपल्याक खरें आनी बरे तरेन कशें सादर करता न्ही हे प्रयत्न सारकें ताई तुम्ही उलयल्या ते सारकें म्हाजोय थोडो एक्सपिरियन्स तसा म्हाका सुनाप्रांतान जेन्ना हांव बरयतालो हांव कविता घालतालो तेन्ना अशें तेन्ना फेसबूक माध्यम बीन ती कमी आसताली तेन्ना अनवळखी लोकांचे फोन येवप आनी नांवां आमी वाचताले साहित्य मळार आयकताले तेंचे फोन येताले आनी तेंचे सजेशन आसा ती सांगताले ते आनी एक वेगळी उमेद आनी तितून विशय जेन्ना सांगताले ते आमकां तेन्ना एक नवें कितें तरी सुचोवंक लागतालें आमकां हे आतां घेतली जाल्यार तुमच्या हिसपान कविता कशी आसची सादी सुटसुटीत क्लिश्ट उतरांनी भरलेली गूढ कशी आता कविता म्हणजे कशें समाजाचे प्रतिबिंब न्ही साहित्य हे सदां समाज मनाचे समाजाक कळटा अशीच आसूंक जाय न्ही ती समाजाक कितें कळटा समाजांतले लोक सर्वसामान्य लोकां मदीं जर पावपाक जाय जाल्यार ती म्हाका तरी दिसता हांव काय व्हडलें कवी न्ही पण म्हाका दिसता की ती समाजांतल्या लोकांक कळटा अशीच आसची ते बरे व्हडले व्हडले शब्द घाले आनी कितें घाले आनी ते समाजा मेरेन पावना हांगाच्यान खंय मेरेन वचना ह्या काळजांतल्यान त्या काळजा मेरेन वचना जाल्यार त्या कवितेक अर्थ ना अशें म्हाका दिसता हांव काय ताजेर भाश्य करपी व्हडलें न्ही पण म्हाका दिसता हांव एक अनुभव तुका सांगता आमी कारवार एक आमची हे जाल्लें लेखक संमेलन कितें तरी आनी तेन्ना एक कविता सादर केली देवी सादर केली आनी आयले स्टेजी वयल्यान सकयल देऊन आयले जाल्यार एका बायलेन सगळे मांडले बाय सगळे म्हजी लायफ मांडले बाय आनी म्हाका इतलो आनंद जालो म्हणजे खरें हांव समाजा कडेन हांव पावलें समाजांतलो कितें समाज हांव म्हणून एक समाज हांव पावलें म्हाका जाणवलें आनी म्हाका खूब बरें दिसलें समाजाक कळपा अशें कितें गूढ बी आसता केन्ना केन्ना आमी कवयित्री म्हणटा पण गूढ आनी क्लिश्ट शब्दांनी बरयल्यार म्हाकाच कळना हांव लोकांक म्हणना म्हाकाच केन्ना केन्ना ते खूब गूढ आनी क्लिश्ट कितें आमी चिंतूकच बसचें पडटा ते समाजांतले सामान्य मनशांक ते कळटा अशें म्हाका दिसता सारकें जेन्ना कोणी दुसऱ्यांच्या मनातले भाव आपूण चितारपाक शकता आनी दुसऱ्या कडल्यान जेन्ना दुसरो सांगता की म्हाज्या मनातले तूं उलयलो म्हाज्या मनातले तुवें सादर केला तेन्ना खरेंच त्यान व्हडलो पुरस्कार और दाद म्हणटा ती आमकां आनी दुसरी ना ताई एक गुगली म्हणून एक प्रकार हे हाडलेलो गुगली बॉल खंय वचत सांगो नजो घालता हांव तुका कितें करपा जाय की एक खंयचोय हांव 2 ऑप्शन सांगतलो तितूंतलो एकूच ऑप्शन तुका सिलेक्ट करचो पडटलो दोनूय म्हणपाक शकना ना 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 हय पयलीं सादोच पयलीं हांव हें करता की कवी काय कविता हा काय प्रतिभा म्हजे मरे आनी एक नांव आसा प्रतिमा कळ्ळें म्हाका पण म्हाका प्रतिभा आवडटा म्हजी जे लेखक म्हणून जी म्हजी प्रतिमा आसा न्ही ही प्रतिभा जी ते दवरता म्हणून प्रतिभा कळ्ळें तुका सुंदर जाप एक आसा सुनाप्रांत काय भांगरभूंय सुनाप्रांत कित्याक सुनाप्रांताक एक इतिहास आसा आनी सुनाप्रांत हे कोंकणी मनशाच्या एकवटाचे आनी निसुवार्थीपणाचे एक प्रतीक हांव जो मेरेन थंय आशिल्लें थंय हांवें पळयलें की नवे नवे लेखक नवे नवे पत्रकार
आणि नवे असे कवी बीन ते घडयले कर्नाटक असे घडले सुनापरांतातल्यान. ह्या सगळ्यांच्या प्रतिभेक त्यांनी तांका दिली. दुसरी गजाल भांगरभूंयच्या इतिहासाचे हांव एक गवाय. दोन्ही माणसाला दिवं नाका म्हटलं, सुनापरांत म्हाका आवडटाय, पण भांगरभूंय ह्याच्या इतिहासाचे हांव गवाय. आणि खूप वादळ मोडांतल्यान भांगरभूंय गेले आणि तिगले तांचे तळ धरून आसा. ताच्या जिद्दीक हांव प्रणाम करता आणि ताका भांगरभूंय येत आवडटा. आमचे सारखे तुमच्या सुना प्रांताचो इतिहास आसा त्या पयली राष्ट्रमताचोय आशिल्लो आणि भांगरभूंय आता इतिहास घडोवपाचो मी तेका मानता. नयनाताई हो पर्सनल जातलो थोडो. युगा आडारकर काय अमेय नायक? दोगांय आन्सर एकूच दिलेले हांवें, दोगांय. कित्याक कविता आणि प्रतिभा हांव दोगांय दोनूय जाणा. दोगांयक हांव वळखलां कशी आसा प्रतिभा आणि कविता म्हणून दोगांय. नयनाताई आता हांव तूं जेन्ना उलयताले तेन्ना चॅटबॉक्सान एकूच वळ आसा ती परत परत म्हाका दिसताली. घडये आसा ते जाले की हेणे काय कितें म्हणटा ते कित्याक विचारिना, ते कित्याक विचारिना. सो हांव ते आतां विचारता, 61वी पिराय काय अजुनूय पिराय म्हजी 16? खरें म्हटल्यार आमकां चॅटबॉक्सान नयनाताई फरमाईश खूब येयल्या पिराय म्हजी 16 सादर करात म्हणून. पूण एक हांव एक विसव घेवया आतां. त्या पयलीं हांव प्रणिता बाय रेडकर हाका पिराय म्हजी 16 ही कविता सादर करपाक लायता आणि मुखाल्ली सुत्रां त्यान फुडें गोविंदा कडेन मागता की तेणे घेवची. प्रणिता बाय पिराय म्हजी 16. प्रणिता म्हाका ऐकूंक येना, म्हाका तुजो अनम्यूट कर मायक प्लीज. मायक म्यूट कर. म्यूट कर गो, हांव न्ही प्रणिता. ना ऐकूंक येना. हय, एक तर वॉल्यूम चेक कर, नाजाल्यार तुजे हेडफोन्स कनेक्ट जाल्यार चेक कर. ना येना, आयकुपाक येना. हय, आता येता आयकुपाक. हा, येता? हय, पण तुजी आता सो व्हिडिओ ऑन कर. हय हय, आता येता. पिराय. सोबीत सुंदर चली हांव, पिराय म्हजी 16. सोबीत सुंदर चली हांव, पिराय म्हजी 16. पळोवन दिसता हारशान 17 वेळा. पळोवन दिसता हारशान म्हाका दिसाक 17 वेळा. बरे बरे न्हेसून लजून मुड्डून चलचें. बरे 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 दिसता बरे बरे न्हेसून चल्यांच्या तिरश्या नदरांनी धादोस धादोस जावचें. चल्यांच्या तिरश्या नदरांनी धादोस धादोस जावचें. हाली अभ्यासान लक्षच लागना. हाली अभ्यासांत लक्ष लागना. नदर जंय थंय भिरभिरता. घरान आसतना परते परते हांव सपनेता. घरांत भायर परते परते हांव सपनेता. कुचकुच जाता. काळजांतूय कुचकुच जाता. बरेच काळजान दुखता.
पूण हे दुखणे खूप आवडता. मागीर हा हासता. इश्टिणी म्हणतात ही पिशी पिराय. इश्टिणी म्हणतात ही पिशी पिराय. तांकाय अशेंच खंय जाता. तांचे अनुभव आयकतना आंगार काटो फुलता. पुणून म्हाका एक कळना अशें आमकां दिसतना आवयो कित्याक पिरपिरता. देव बरें करूं. देव बरें करूं अमोय बाब. प्रणिताबाई कविता सुंदर सादर केली ते खातीर तुझेय देव बरें करूं. खऱ्यांनी मुलाखत म्हळ्यार एक ह्या पुराय कार्यावळीचे आकर्षणच अशें आमच्यान म्हणूं येता. आनी मुदेर थीक म्हळ्यार आयची ही कविता पिशी पिराय सगळ्यांचीच म्हाका दिसता आवडटी जी बरयल्या तातुंतली. इश्टानो आयज नयना ताई कडेन आयज आमी खूब कितें शिकली, मार्गदर्शीत जाली आनी जिणेच्या प्रवाहान आमी सतत चलपाचें जे ध्येय आसा ते तांचे कडल्यान घेवन मुखार सरतली अशें हांव बाळगितां. कार्यावळ मुखार व्हरतना कवयित्री नयना आडळकर हांच्यो कविता युवा लेखकांच्या मनांत कश्यो पावल्यात. नयना ताईंच्यो कविता सादर करून तांचेर आपले विचार परगटावपाक आमचे मदीं आयज आसात युवा लेखिका बाय प्रणिता रेडकर आनी युवा कवी बाब रजत हेगडे. बाय प्रणिता रेडकर हांणी कोंकणी विशयांत सेंट झेवियर्स महाविद्यालयांतल्यान BA ची पदवी मेळयल्या आनी ताच्या कोंकणी विभागान पदव्युत्तराचें शिक्षण घेता. तांकां कथा, कविता तशेंच निबंध बरोवपाची खूब आवड आसा. युवा साहित्य संमेलनानूय फेसबुक आनी इंस्टाग्रामाचेर कलाकृती ह्या नांवान ते कोंकणी खातीर अशी खास पेज चलयता. तुका येवकारता मागता तुवें तुजे सादरीकरणाक सुरवात करची. देव बरें करूं गोविंद बाब. तुमचो चड वेळ घेनासतना हांव सुरवात करता. घातली ती किळाच. चार वंटी आनी दारांक जुमानी नासतना. चार वंटी आनी दारां भायर किवाटून आयली ती किळाच. ती किळाच वाऱ्या भिरकेर बाकीची बंद दारां वंटी चिरीत न्हिदिल्ल्यांच्या कानान घुसपली. ती किळाची बंद दारां वंटी चिरीत न्हिदिल्ल्यांच्या कानान घुसपली आनी दारांतल्यान उजवाड घेवन सगळे एकठांय जाले. किळाचिल्ल्या त्या दरवट्यार थंय गायींचो शिवर आनी धपक्या कणकणी एक किळाच आकांताची. पियेला रे काकूट बावडेची म्हणत उजवाड हातान घेतिल्ली काळखांतली भुतां परतली. पियेला रे काकूट बावडेची म्हणत उजवाड हातान घेतिल्ली काळखांतली भुतां आनी आपल्या दरवट्या भितर नाच जाली. द्रौपदी खंय कृष्ण पाविल्लो घडये पावत कोणय म्हण मारिल्ली किळाच तिणे. द्रौपदी खंय कृष्ण पाविल्लो घडये पावत कोणय म्हण मारिल्ली बंद दरवट्या भायर फुतफुत्ती त्या आवाजान बाबडेन आपली किळाच आपल्या भितरूच जिरयली. पूण बंद दरवट्या भायर फुतफुत्ती आवाजान बाबडेन आपली किळाच आपल्या भितरूच जिरयली. सदा खातीर. भौमानादी कवयित्री आडारकर हांच्या ती किळाच ही कविता
पिडेस्त अस्तुरीची व्यथा सांगता. आमचो पुरुष प्रधान समाज फक्त त्या बायलेची काकूट करता आणि आपले आंग पापडून घरान बसता. होच प्रसंग कवयित्री काव्यमय रूपान आमच्या मुखार मांडटा. त्या बायलेची किळाच दर कानार पडटा आणि लोक जमा. हाचो अर्थ त्या पिडेस्त बायलेची व्यथा सगळ्या मेरेन पावता, पण कोणूच तिची राखण करपाक येना. ह्या वेळार ह्या तरेचे साबार पावतात. काळखांतली भुतां म्हणटा. हांगा हो काळोख त्या समाजाचे जो बायलेक कमी लेखता. पियोन बायलेक मारले म्हणटकूच तिचे चुरचुरे करपी आमकां जायते मेळटात, मात त्या अस्तुरेची अस्मिताय सांबाळपी, तिची राखण करपी कोणूच कृष्ण जावन आमकां सापडना. तिच्या मनातले दुःख किळात जावन हुमऱ्या भायर वता, मात समाज ती दुर्लक्ष करता. कांय जाण तर तिच्या चरित्राची कुता काडटात, तिकाच दोष दितात, म्हणून ती आपली किळाच आपले भितरूच जिरयता. तिचे दुःख, तिची वेदना हाता भायर गेल्यात तरी समाजाच्या भयान नाईलाजान तिची कांयच चूक नासतना ती आपलो घुसमटमार करून घेता. ह्या कवितेचेर अलंकारांनी संस्कार केल्ले आमकां पळोवंक मेळटा. प्रतीकांच्या आणि मिथकांच्या आदारान कवितेन अदीक भर पडटा. जायते फावट आमी आमच्या तोंडार आयिल्ली गजाल समाजाच्या भयान भितरूच दामून दवरता. ती जायते खेपे बायलांक जाता, अशें बायलांक चड जाता बायलां वांगडा. ती सदांच आपल्याक जावपी त्रास मुखाट्यांनी सोंसता. ह्या वेळार कवयित्री नयना आडारकर हांच्या किसरा ह्या काव्य संग्रहातली एक चारोळी म्हाका म्हणून दिसता. घरांतले वणटीक आशिल्लें जर तोंड, घरांतले वणटीक जर आशिल्लें जर तोंड, अस्तुरी इतले म्हणून हांव माझी 2 उतरां हांगाच सोंपयता. माझ्या उलोवपांतल्यान तुमी कितें घेतलांच आसतले आणि माझी कितेंय चूक जाल्यार तुमी मुजरत माझी समजूत काडची अशी आस्त हांव तुमच्या कडेन बाळगितां. तशेंच निमाणे कडेन म्हाका ही संद दिल्ल्या खातीर हांव कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्ष बाय अन्वेषा सिंभाळ, गोविंद मोपकर आणि सबीना मुल्ला हांकां दिलो. तशेंच माझे उलोवप आयकुपाक माझे ह्या समयार उपस्थित आशिल्ल्या मानेस्तांक, माझ्या गुरुवर्यांक, इश्ट वांगड्यांक ह्या कार्यावळी खातीर उपस्थित राविल्ल्या खातीर दिनवासता. देव बरें करूं. बरें जालें प्रणिताबाई. देव बरें करूं मॅडम. हय, आताच नयनाबाईचे कडेन जेन्ना संवाद जालो तांच्यांनी कविता कशी सादर करची हाचे बद्दल आमकां अशें जाणवलें की प्रणितान उमेद आसा, त्याच उमेदीन आपूण ती आत्मसात करून आयज तांचीच कविता आमच्या समोर सादर केली. प्रणिताबाई, परत एक फावट तुका परबी. इश्टानो, अशें म्हणूं येता नयनाबाईची कविता जी आसा काळजांतल्यान काळजा मेरेन पावत रावतली. आतां ताणी आयच्या दुसऱ्या आमंत्रीत देव बरें करूं गोविंद बाब. तर आयच्या कार्यावळीचे आमचो दुसरो उलोवपी आसा रजत बाब हेगडे. रजत हेगडे सध्या MA करता सरकारी महाविद्यालय केपें हांगा. ताणें कविता, कथा तशेंच पुस्तक आस्वादन आनी परीक्षणाची ताका आवड आसा. राज्य तशेंच राष्ट्रीय पांवड्या वयल्या कविता सर्तींनी ताणें वांटो घेतला आनी साबार इनामां जोडल्यात. कोंकणी भास, साहित्य आनी संस्कृताय संबंधीत विशयाचेर साबार परिसंवादांनी ताणें वांटो घेतला. आपल्या महाविद्यालयाच्या वर्सुकी अंकांत तशेंच कविता, कथा प्रकाशीत जाल्यात. येवकार दिता तुका रजत बाब.
नमस्कार. म्हजो आयकूंक येता न्ही आवाज? हय रजत येता. हय. सगळ्यात पयलीं हांगा उपस्थित आशिल्ले मानेस्त प्रेक्षक आस्वादक तुमकां सगळ्यांक म्हजो माये मोगाचो येवकार आनी परत एक फावट नमस्कार. कोंकणी भाशा मंडळ हांकां हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा, कारण तांणी आयच्या ह्या कार्यावळीक म्हाका केला. कोंकणी वाचन विश अशे तरेचो सुंदर उपक्रम तांणी आकाराक हाडला, हाज्या खातीर हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आवाज आयकूंक येता न्ही म्हजो? हय रजत येता. हय. इश्टानो, साहित्यांतलो पूण चडांत चड अर्थ सुचित करपी असो साहित्य प्रकार म्हणल्यार कविता. आधुनीक कोंकणी कवितेचो इतिहास भोव व्हड आसा. बाकीबाब बोरकार, मनोहर असंख्य कवींचो आस्पाव जाता. आनी कोंकणी कवितेक गुणात्मक नदरेन भर घालपी ह्या कवी भितर कवयित्रीचोय मोलादीक वांटो आसा. हातून विजयाबाई सरमळकर, नयना आडारकर, नूतन साकर्डे, माया करंगटे, तशेंच युवा कवयित्री मध्ये ग्वादालूप डायस, अन्वेषा सिंगबाळ, शुभा बरळ हांचोय उल्लेख जाता. ह्या कवयित्रींनी अनेक नवे विशय जे आसा ते वाचप्यांच्या नदरेक लागून तांच्यो कविता आयज वाचप्यांच्या मनात रिसता, तांकां भावनांनी भिजयता आनी विचार करपाक लायता. अशीच तरेची एक कवयित्री म्हणल्यार नयनाबाई आडारकर. तांच्या सगळे आता इतिहास जमा ह्या कवितेचेर विचार म्हणपाचो हांव प्रयत्न करता. आता ही कविता हांव तुमच्या मुखार सादर करता. आता इतिहास जमा. म्हज्या घरा मुखार झाडां, झाडार साबार सवणी. म्हज्या घरा मुखार झाडां, झाडार साबार सवणी. रान्नी पोल्लात कुळणी, रानात रोळणी. सगळे आता इतिहास जमा. म्हज्या दारात आंगण, आंगणात रांगोळी. म्हज्या दारात आंगण, आंगणात रांगोळी. नाग पंचमीक पातोळी, काट्टांची दिवाळी. सगळे आता इतिहास जमा. म्हज्या घरा कुशीक शेजारी, माया ममतेचे पुजारी. म्हज्या घरा कुशीक शेजारी, माया ममतेचे पुजारी. उल्याक धावप, गरजेक पावप. उल्याक धावप, गरजेक पावप. आता फ्लॅटांनी सजल्यात शारां, शेजरा शेजरांची बंद दारां. आता फ्लॅटांनी सजल्यात शारां, शेजरा शेजरांची बंद दारां. कॅक्टस. शेजार धर्ममात आता इतिहास जमा. शेजार धर्ममात जाला आता इतिहास जमा. आता म्हजें घरूय फ्लॅटात गेलां आनी हांवूय आता फ्लॅटशेच जाला. आता म्हजें घरूय फ्लॅटात गेलां आनी हांवूय आता फ्लॅटशेच जाला. काळजा कुरकुटात जपिल्लें घराचें घरपणूय जाला आता काळजा कुरकुटात जपिल्लें घराचें घरपणूय जाला आता इतिहास जमा. केन्ना केन्ना इतिहासाची पानां पडटयतना, केन्ना केन्ना इतिहासाची पानां पडटयतना जावपी दोन दीस जातले दिसता इतिहास जमा. दोळ्यांतल्यान घडले जावपी दोन दुखांय एक दीस जातली दिसता इतिहास जमा. तर इश्टानो, ही आशिल्ली नयना आडारकर हांची सगळे आता इतिहास जमा ही कविता. आता ह्या कवितेची खाशेलपणां तशेंच ह्या कवितेचे वेगवेगळे फाटे हांव तुमकां एक प्रेझेंटेशनाच्या माध्यमांतल्यान दाखोवपाचो प्रयत्न करता. म्हजी स्क्रीन दिसता? हय रजत दिसता. अडचणी जरी जाणवल्यो जाल्यार संयोजकांनी मुजरत म्हाका कळोवचें. हा रजत. बरें. दिसता न्ही? हय रजत दिसता, स्क्रीन दिसता. ओके. हय. तर इश्टानो, इतिहास जमा ही कविता नयना आडारकर हांच्या मनसावर ह्या कविता संग्रहान आसा. हो कविता संग्रह 2003 वर्सा प्रकाशीत जाला आनी एकंदर ह्या कवितांत 56 कवितांचो उल्लेख आसा. ही एक वयल्या वयर कविता संग्रहाची वळख हांवें केल्या. आता हांगा हांवें एक टायमलायन ह्या कवितेचो एक फ्लो, ह्या कवितेची वाटचाल एक मांडपाचो प्रयत्न केला. पयलो मुद्दो जो आसा तो शारीकरण. ह्या कवितेन आमकां शारीकरणाचे एक चित्र पळोवपाक मेळटा. कवितेच्या लेखनाचो काळ जर आमी पळयत जाल्यार सादारणपणे तो 1987 वर्साचो आसा. खासा चर्चा करता आसतना म्हाका अभ्यासपाक मेळ्ळा. शारीकरणाक आमची उठपा बसपाची, खाणा जेवणाची तरा बदलली.
आणि हाकाच लागून खंय तरी आमच्या वागपाचेर उलोवपाचेर हाचो परिणाम जालो. गांवांनी घरातली दारां उक्ती दवरपी मनीस आयज फ्लॅटांची दारां बंद करपाक लागलो. जशे मनशान आपल्या घराचें दार बंद केलां तशेंच घडये ताणें आपल्या काळजाचें दार बंद केला काय, अशे तरेचो एक प्रश्न कवयित्रीक पडटा. दुसरो मुद्दो जो आसा तो बदलती जीण आनी संस्कृती. शारीकरणाक लागून आमची जीण कशे तरेन बदलल्या, आमची संस्कृती कशे तरेन बदलल्या हाचेरूय ही कविता खंय तरी उजवाड घालता. कवयित्रीक पुर्विल्ले दायज आनी संस्कृती हाचो अभिमान आसा. आपल्या यादींतल्या ह्या गडगंज संस्कृतायेची रांगोळी ती ह्या कवितेंतल्यान रंगयता. अन्न संस्कृतायेचो एक वांटो म्हणल्यार नागपंचमीक केल्ली पातोळी, कुटुंबाचे वा दिवाळी, ह्यो सगळ्यो, ती रांदची कूड, त्या मातयेची आयदनां, ह्यो सगळ्यो गजाली आता खंय तरी इतिहासाच्या पुस्तकांनी रिगल्यात हाचो कवयित्रीक हुस्को जाता. तिसरो मुद्दो जो आसा तो भावनीक बदल. इश्टानो, आयच्या समाजात खंय तरी आदार मदत अशे तरेची भावना आसता, पूण अशा वेळार मनशाच्या मनात खंय तरी स्वता खातीर जगपाची भावना जागी जाल्या काय, अशे तरेचो एक प्रश्न कवयित्रीक पडटा. तशेंच काकूट, माया, मोग अशे तरेची भावना आयज आमच्या मदीं खंय तरी ना जायत गेल्या काय, आमच्या मदीं सोंपपाक पावल्या काय, अशे तरेचो एक प्रश्न कवयित्री ह्या कवितेच्या माध्यमांतल्यान वाचप्यांक विचारता. आता फुडें पयलो मुद्दो आसा तो म्हणल्यार ही कविता आमकां पुर्विल्ली जी करून दिता. ह्या कवितेच्या माध्यमांतल्यान आमकां कवयित्रीन पयलींची आमची जीण कशी आशिल्ली, आमची अन्न संस्कृती कशी आशिल्ली, आमची घर संस्कृती कशी आशिल्ली हाची एक वळख करून दिल्या. आता ह्या कवितेन जर तुम्ही पळयत जाल्यार एका प्रकारची खंत उक्तायल्या, म्हणल्यार जे संदर्भ कवयित्रीन घेतल्या ते खंय तरी इतिहास जमा जाल्या काय, अशे तरेची एक खंत कवयित्रीन ह्या कवितेत उक्तायल्या. पूण ह्या कवितेची कांय टर्मिनॉलॉजीज जर आमी पळयत, जर कांय उतरावळ पळयत जाल्यार ती आमकां खंय तरी एक सकारात्मक विचार दिता, एक पॉझिटिव्ह थॉट दिता. आता ती खंयची उतरावळ, तर ती म्हणल्यार उल्याक धांवप, गरजेक पावप, शेजार धर्म पाळप, घरचे घरपण सांबाळप, ही जी उतरावळ आसा, ही जी टर्मिनॉलॉजी आसा ती खंय तरी आयज आमकां पॉझिटिव्ह विचार दिता. आता तिसरो मुद्दो जो आसा तो वाचप्यांच्या मनात प्रश्न निर्माण करपाची तांक दवरता. ही कवितेचो जेन्ना आमी आस्वाद घेता, एक वाचक जेन्ना कवितेचो आस्वाद घेता तेन्ना ताच्या मनात एक प्रश्न कसले की जे संदर्भ कवयित्रीन मांडल्यात ते खऱ्यांनीच आज इतिहास जमा जाल्या काय, ते कित्याक जाल्या काय, त्यो सगळ्यो गजाली आमी परत हाडपाक शकता काय, अशे तरेचे कितलेशे प्रश्न एका वाचकाच्या मनात येता. तर ही आशिल्ली ह्या कवितेची खाशेलपणां. इश्टानो, तांत्रिकीकरण, आधुनिकीकरण, शारीकरण हे अनेक विशय आमकां कोंकणीतल्या आनीक जायत्या कवितांनी पळोवपाक मेळटा. हांव मुजरत हांगा कांय देखी दिता. नूतन साखरदांडे हांचो पासवर्ड हो कविता संग्रह जर तुम्ही पळयत जाल्यार तातूंत शीर्षक कविता म्हणल्यार पासवर्ड नांवाची कविता तांत्रीक गिन्यान आनी तंत्रीकरणाक लागून आवय आनी भुरगीं आसा ती कशे तरेन बदलला हाचेर सुंदर पद्दतीन उजवाड घालता. तशेंच डॉक्टर राजय पवार हांची कंप्युटरा एक उपकार अशे तरेची एक कविता आसा जी कंप्युटर येतकच आमची जीण कशे तरेन बदलली हाचेर भाश्य करता. तशेंच शारीकरण आनी तंत्रीकरणाक लागून प्रकाश पाडगांवकर हांचो वास्कोयान हो कविता संग्रह आसा, जातून ह्यो गजाली ज्यो आसा त्यो सुंदर पद्दतीन मांडल्या, ताचे परिणाम जे आसा ते खूब पद्दतीन तांणी आपल्या कवितेंतल्यान व्यक्त केल्या. आता फुडें वता. ह्यो नयना आडरकर हांच्या कवितेंत आयिल्ले विशय हे हांवें थोड्या कवितांचो आस्वाद घेवन कांय कवितेचे ग्रुप्स हांवें हांगा करपाचो एक प्रयत्न केला. आता पयलो मुद्दो आमी घेवया तांच्या कवितेंतले. सामाजीक घडणुकांचो दिश्टावो करपी कविता. कवयित्री समाजाच्या संपर्कांत रावता, समाजात घडपी बऱ्यो वायट घडणुको ती बारीकसाणेन नियाळटा. समाजात घडपी वायट घडणुको पळयतकच तिचें मन पेटून उठता आनी ती आपल्या कवितेंतल्यान त्या घडणुकांची मांडणी करता. हांगा हांव सुंदर देख दिता ती म्हणल्यार शाळा अशी आसता काय. ही सुंदर कविता आसा, हाचो उल्लेख पयलीं जालो हांगा. शाळा अशी आसता काय जी गिन्यान आनी समाजात घडपी वायट घडणुको हाचो एक मेळ घेवन एक प्रश्न मुखार येता. मागीर एटम बॉम्ब सारकिल्ली एक कविता जी इतिहासीक घडणुकेचो एक संदर्भ घेवन वाचप्यांच्या मनात कितलेशे प्रश्न निर्माण करता. एटम बॉम्ब सारकिल्ली कविता. मागीर दुसरो मुद्दो जो आसा तो अस्तुरेचे संघर्षमय जिवीत दाखोवपी कविता, म्हणल्यार तरल भावना,
नयना आडारकर आपल्या कवितेंतल्यान मांडपाचो प्रयत्न केला. हांगा हांव देखीक घेता ती म्हणल्यार गिराणाचो गांव ही तांची प्रतिमा ह्या कविता संग्रहान तो आसा. गिराणाचो गांव ही एक कविता आसा. मागीर हांव कोण अशा नावाची एक कविता मुखार येता. मागीर तिसरो मुद्दो जो आसा तो सैम तशेंच सैमाचे ह्या कवयित्रीन आपल्या कविते खातीर वेचल्यात. आनी खासा करून पावस ह्या विशयाचेर नयनाबाईच्यो आमकां जायत्यो कविता पळोवपाक मेळटा. आता कांय कविता प्रतिकात्मक आसा, बरयल्ल्यो आसा. हाचे वयल्यान आमकां कवयित्रीच्या जिवितांत सैमाक केदी मोठी सुवात आसा, म्हणल्यार सैमाचे कितले मोठे म्हत्व आसा हे अभ्यासपाक मेळटा, हे जाणून घेवपाक मेळटा. आता चवथो मुद्दो जो आसा तो अंतर्मनाची भावनीक ओलसाण दाखोवपी कविता. कवयित्रीच्या मनात उपाट भावना आसा आनी ती भावना शब्दाचो सांगात घेवन आनी कवितेचे रूप घेवन कागदाचेर येता. आनी जेन्ना एक वाचक तेन्ना ती कविता ताच्या मनात रिसता, ताच्या मनाक त्या भावनांनी भिजयता आनी त्या कवितेची मोवाळ उतरावळ त्या कविते कडेन वाचकाक आकर्षित करता. विशय घेवन नयनाबाईन जायत्यो कविता बरयल्यात. हातून एका आवयन बरयल्ली कविता आसा, आवयक बरयल्ली कविता आसा शाणी मस्ती स. हातून जर तुम्ही पळयत जाल्यार नयनाबाईचें एक सुंदर गीत आयला. हांव मुजरत तातूंतल्यो 2 वळी तुमकां हांगा सादर करता. नयनाबाई म्हणटा, मम्माच्या पदरांची शेमूड पुसता लेस जावन केन्ना पुसता दुखा. अशे तरेची एक सुंदर कविता आमकां पळोवपाक मेळटा, जातून सुंदर उतरावळ आसा, जातून एक संदेश किंवा एक देख आसा, तशेंच संगीत आसा. ह्यो अनेक गजाली आमकां पळोवपाक मेळटा. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका हांगा उलोवपाची एक संद दिल्ली भाशा मंडळाक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तुम्ही सगळ्यांनी म्हजे विचार आयकले म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी फुडली सुत्रां संयोजका कडेन पळयता. देव बरें करूं रजत बाब. सुंदर रितीन तुवें हें सादरीकरण केलें. विद्यार्थी आसात तांकां सादरीकरणाचो लाभ मेळ्ळो आसतलोच. ही कविता एक दूरदृष्टी आशिल्ली कविता जी आमकां नयना ताईन दिल्या. ही कविता ताणी सुंदर रितीन त्या काळार जशें जाताले ते बरयलात आनी ताचें वास्तव चित्रण सादरीकरण खूब बरे रितीन केले. तर आता आमी फुडल्या पावंड्यार पावल्यात आनी फुडल्या चर्चे खातीर हांव बाब अमय हाच्या लागीं फुडली सुत्रां सोंपयता. हॅलो, ऐकपाक येता? हय येता अमय. बरें. नयनाताई, विसवा उपरांत परत एकदा तुमच्या मुखार. नयनाताई, प्रणिताबाई रेडकरान पिराय म्हजी सोळा सादर केली उपरांत तुझ्या खुबश्या कवितांचेर सादरीकरण आनी भाष्यूय केले. रजतानूय आपले विचार तुझ्या कवितेबद्दल जे तो शिकता म्हटल्यार एक शैक्षणिक दृश्ट्यान आनी सुंदर तरेन नवे तंत्रज्ञानाचो उपयोग करून आमच्या मुखार प्रेझेंटेशन घडयला. कोणाचो मायक ओपन आसा जाल्यार मातशें बंद करात. हॅलो हॅलो, हय. क्वेश्चन्स येयले आमचे कडेन, प्रश्न आनी सांगपाक पिराय म्हजी 16ची फरमाईश जाल्यार घे म्हणून भरल्या थंय. हॅलो, हय हय. हांव प्रतिमा हो कविता संग्रह वाचतालो तेन्ना एक कविता म्हाका म्हाजें लक्ष ओडून घेवपाक लागली आनी खरेंच हांव जेन्ना स्त्रीवादी लिखाण तेन्ना बायज अनबायज परिस्थिती आसता एक एकदा वाचतना,
पूण नयनाताई म्हणटा, ए पिशा भर सभेत सूतपुत्राक धिक्कारपी द्रौपदी जाताना तुवें केन्ना चितिल्लें पोक्या दुबावांनी लाशिल्ली रामायणातली सीताय तुका जावचें पडटलें म्हण? अशे प्रश्न करता. नयनाताई, चॅटबॉक्सातले काय क्वेश्चन्स येयल्या, काय प्रश्न येयल्या, ताज्यो जापो आमकां जाय. विशाल खुबशे प्रश्न घातल्या. तातूंतले एक 2-3 प्रश्न घेता हांव. पिराय म्हजी 16 ही कविता तुमकां कशी येवजली? विशाल खांडेपारकार विचारता. नयनाबाई, तुमचो मायक म्हाका दिसता ब्रेक जाता, आवाज ब्रेक जाता. अजून कट जाता, मदीं मदीं अडखळिल्ल्या भशेन दिसता. नयनाताई, परत जॉईन जातात तुम्ही ना जाल्यार? काय तांत्रिक आता सध्या खातीर लॉग आउट जाल्यात, पण ती परत जॉईन जातली. हॅलो, आयकूंक येता आवाज? हय ताई, आयकूंक येता. हय न्ही, आता क्लियर येता न्ही? हय, आता क्लियर येता. प्रश्न येयल्ले आमचे कडेन की पिशी पिराय ही कविता तुमकां कशी सुचली? ओके, हे सांगचे पयलीं हांव प्रणिताबाईक देव बरें करूं म्हणटा की तांच्यांनी खूब सुंदर सादरीकरण केलें. पेपर कविताय बऱ्यो सादर केल्यो आनी रजतानी बरो एक अभ्यासपूर्ण असो त्या कवितेचें हें केलो, लेख घेतलो थंय. आनी पिशे पिरायेचें आमी जी आतां बायल म्हणटा न्ही, ती ह्या वयातल्यान सगळीं जाणां वता 16 वर्साच्या, आनी त्या वयाचेर जें कितें दिसता ते आपशीच म्हणजे भायर येता न्ही. म्हणजे म्हाका तरी हें
कविता आणि ती हांवें सादर केल्ली ती 11वी एका कार्यावळीन सादर केल्ली आणि बरो कशेंच जालें कॉलेजीन आसतना जें म्हाका कितें दिसतालें तें हांवें बरयलें आनी तेन्ना कितें मातशें अशें तशें जालें ही पिरगताली न्ही कोण ती अशें कितें तशें जालें म्हणटकीर बाकीचे लोक आवयो बीन थंय खंय पळयता थंय पळोवपाक जायना हांगा अशें आसतालें न्ही तातूंतल्यान ही कविता जल्मली म्हजी. इट वॉज नॅचरल म्हणजे 16 वर्सां ही आतांची कविता न्ही 11वीन आसतना बरयल्ली हांवें आनी हय आणि खरेंच आमकां तू जेन्ना सादर करता तेन्ना एक वेगळ्याच विश्वान घेवन वयता आणि ते दर एका संमेलनान कवी संमेलनांनी आमी पळयलांय बी. खांडेपारकर बाबालो आनीकूय एक क्वेश्चन आसा एक प्रश्न आसा जाणा आई ही कविता आयज आमकां आयकुपाक आवडटली काय म्हणून तो विचारता. जाणा आई ओके वाचून म्हणटा हांव तुमकां आसा म्हजे लागीं एक वाचून दाखोव दाखय दाखय दाखय. ही म्हजी पर्सनल अशी कविता असली तरी जायत्या आवयांची दुःख आसा जी घरा आपल्या भुरग्याक दवरून वतात घरात एकटेच आसता घरा तेन्ना तिच्या जिवाची जी एक घालमेल जाता हे भुरगें कशें आवयक म्हणटा तिच्या जिवाची घालमेल कशी जाता तें हें करता ते मांडटा हे कवितेंतल्यान. ही पण चडशी जशी प्रतिकात्मक रुपान आवयांचेर घेतली तरी म्हाका कविता ही म्हज्या धुवेचेर हांवें बरयल्ली कविता म्हणजे धुवेच्यो 3 कविता हांवें धुवेचेर बरयल्ल्यो तातूंतली ही एक कविता. त्या म्हणजे चलयेचें नांव निलांबरी आशिल्लें बादू ताका ही कविता हांवें ओपल्या. जाणा आई तूं कामाक वतना म्हाका भितर दवरून दार बंद करून वता खरी. जाणा आई तूं कामाक वतना म्हाका भितर दवरून दार बंद करून वता खरी पूण हांव जाणा तुज्या काळजाची दारां जनेलां उक्तीच आसतात. तुज्या काळजाची दारां जनेलां उक्तीच आसतात. तू जंय आसता थंय सावन खिणा खिणाक जनेलांतल्यान दारांतल्यान म्हाका तेळीत आसता. जंय आसता थंय सावन खिणा खिणाक जनेलांतल्यान दारांतल्यान म्हाका तेळीत आसता. म्हजे खातीर हुस्केत आसता. पोर म्हजे बाबा गाडयेंत अशें बांदून उरिल्ले बरी कितलो वेळ हालनासतना धोलतलें. पोर म्हजे बाबा गाडयेन अशें बांदून उरिल्ले वरी कितलो वेळ अशें हालनासतना धोलनासतना उरतलें. ताणेलें काय पोर रडटा काय पोर भुकेलें काय पोर आनी खरें सांगू आई तुज्या काळजाचे उलपावणेचे धग म्हजे मेरेन पावता आनी तुज्या ह्या काळजाच्या उलपावणेचे धग म्हजे मेरेन पावता आनी मागीर हांव मोन्यांनी घुस्मट्टा आनी तूं येताच पोशांत रकयता आनी तूं येताच मागीर सगळीं दुखां तुज्या पोशांत रकयता. तुज्या काळजाक मात पूण थंडसाण मेळची म्हणून तुज्या काळजाक थंडसाण मेळची म्हणून. जाणा आई खरेंच खटेल्या मनाक सुद्धा पाजर फोडपाची सारखी ही कविता. नैनाताई विशाल खांडेपारकर बाबाचो एक अखेरचो प्रश्न घेता हांव. तुमची फ्लॅट ही कविता वेगवेगळ्या भासांनी अणकारीत जाला भारतीय भाशांनी अणकारीत जाल्या तर ते कविते विशीं आमकां कितें सांगात. हांव एका वाड्यार घरां सगळे शेजारी पाजारी ह्या घरान कितें रांदता तें त्या घराक कळटालें. एका घरान कितें जालें कोणाकूय कसलोय प्रसंग देड रातचे मध्यानेर सुद्दां लोक सगळे गप धांवन आदाराक वताले. आनी अशा वाठारांतल्यान भुरगे जेन्ना एका पयल्याच फावट फ्लॅटान वता त्या वेळार फ्लॅट संस्कृती इतली व्हडली ना म्हणजे आतां सगळेच लोक फ्लॅटान रावतात तेन्ना चुकून अशे फ्लॅटान रावताले
आणि हांव जेन्ना फ्लॅटान रावपाक गेले तेन्ना म्हज्या लक्षांत आयलें की फ्लॅट म्हणजे सगळें बंद, काय ना, फक्त गॅलरीन रावन रस्त्यार पळोवपाचे, रस्त्यावयले लोक अशे, शेजारचे लोक फक्त इतले पुरतीच, बाकीच्या कामाक काय उपयोग ना. आणि असो प्रसंग म्हजे कडेन जालो की हांव सामकें बरें ना जालें, म्हणजे ल्हान भुरगें आशिल्लें, बरें ना जालें. आनी तेन्ना म्हजो घोव गेलो शेजारा की मातशें भुरग्या कडेन रावता, ती म्हणपाक ना तुका जाय जाल्यार भुरग्या काडून आमगेर दवर. घर उगडें दवरून घोव अक्षरशः घर उगडें दवरून म्हाका घेवन हॉस्पिटलान गेलो. म्हाका खूब सतत जाणवत गेलें की सण करतालीं आमी, आमचे सणाक कशें आशिल्लें की दिवाळेक चवथीक आमी एकमेकागेर वतालीं, आमगेर फोव करनाशिल्लें अशें ना, पण आमगे फोव करून आमी बाकीच्यांगेर वतालीं. सगळे चवथ आसताली, नागपंचम आसताली, कितें एकमेकागेर करता ते एकमेकागेर पावताले, एकमेकाच्या उल्याक पावताले लोक. तशें कांय ना, सगळें वेगळेंच. म्हाका फ्लॅट म्हणजे सामकें खंय तरी बंदिस्त अशें कितें दिसलें. आतां तातूंतल्यान ही कविता म्हणजे जल्माक आयली की अणभव शेजार ना, शेजार आसा, शेजार आसा गांवाचो शेजारी, आनी लोकांक कशें व्हडलें पॉश कॅक्टस लायता, हें लायता, पण ताका मनीसपण अशें ना. मनीसपणाचो जो नदरेन पळोवपाचें तें सगळें बंद जालें अशें. आनी तातूंतल्यान ही कविता म्हणजे जल्माक आयली, फ्लॅट. हे सगळें आतां इतिहास जमा. हय, फ्लॅटाच्या बद्दल संदर्भ येयलाच, म्हटल्यार आतां कितें पयलीं घरां विस्कळीत आसतालीं, एक घर एक शेजार शेजार असो करून. आतां फ्लॅट म्हटल्यार घरा वयर घर जाल्लें आसा. 4 वण्टी मदीं बंद, सगळ्यो भावना बंद दिसता जाल्या. हय, हरशीं क्वॉरंटायन लोक म्हणटा आतां सुरू जाला, तो केन्नाच्यान फ्लॅट सिस्टम जाल्लो तेन्नाच्यान सुरू जाल्लो आसा. बरोबर. तेन्ना ते सिद्धिबाईन एक बायलो एक प्रश्न आसा. ना, सिद्धिबायल्या प्रश्नाकूय तुमी जाप दिल्लीच आसा. सगळें आतां इतिहास जमा ही कविता हितूनच येता, ह्याच जापेन येता. ना ते आनी प्रश्न आमकां येयल्या. कपिल बाबलो एक प्रश्न आसा. कपिल बाब, कडव्या कडव्यांनी रिदम धरून काय सारांश समजोवपी विशय घेवन, बरो मोठो प्रश्न आसा. कडव्या कडव्यांनी रिदम धरून पुराय सारांश समजावपी विशय घेवन बरे चारोळी काय कविता. म्हटल्यार चारोळी आनी कविता हे मदलो फरक कितें आसूं येता? चारोळी ही 4 उतरां, म्हणजे उतरांच्या हातूंत सांगत जाल्यार 4 गोळींनी खूब कितें सांगपाक येता अशें. पण केन्ना केन्ना अशें जाता की ती भावना 4 वळी मदीं जायना. आनी ती कविता कशें म्हणून म्हाका सारकें उत्तर अशें जावपाक कळना. पण चारोळी ही वेगळ्या तरेन येता की तुका 4 वळी भितर सगळें सांगून टाक करून मेकळो जाता तूं. तुका दिसता की ना हांगा जावना म्हणजे सांगून, तेन्ना ती कविता जाता, मातशी मुखार वता व्हडल्या उतरांची. आनी रिदमीक बीन अशें म्हणटा पळय तूं, तें इट इज नॅचरल. ते तुका कविता कितें अशें खूब जाणां केन्ना केन्ना म्हणटा की हांव कविता हें बीन आसता पळय संमेलनां बी, तेन्ना म्हणटा हांवें कविता बरोवन नाशिल्लो, आत्तां येता वाटेर म्हाका बरोवन हाडली. म्हाका तशें दिसना, वाटेर सुचून तें खंय तरी आसता तुजी कविता भितर गुरू गुरू घुंवून रावन 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 एक दीस ती खंय तरी पट्ट करून भायर सरता, अथवा ती सरपाक सुद्दां खूब वेळ लागता. केन्ना केन्ना ती सामकी एका दमान येता, ऑटोमॅटीक येता. ऑटोमॅटीक अशी रिदम बिदम तें हें उतर घालून तें उतर. म्हाका तरी म्हजो अनुभव, बाकीच्यांचे म्हाका खबर ना. ना, सहमत नैनाबाई. चारोळी हरशी हो वेगळोच प्रकार आसा, कवितेंतलोच प्रकार, पूण वेगळो प्रकार आसा. कमीत कमी उतरांनी 4 वळींनी 4 हितूंनी सगळें सांगपाचो प्रयत्न करपाचो. नैनाबाई, आनीक एक वैष्णवी, हांव प्रश्न घेवच्या पयलीं हांव तुमकां कितें जाला की एक कविता आमकां जाय तुमची आतांच्या काळान, खंयची एक कविता तुमी आमकां मुद्दम वाचून दाखयात. एक कविता हाजी घेता, म्हणजे राजकारणाची. म्हणजे केन्ना केन्ना हांव राजकारणाचे व्यंग मारपाचे करता. ताजे गरजेचीच आसा, आतांच्या वेळार गरजेचीच आसा. हांव तुमचो उपकारी,
आता परतूनय तुम्ही म्हाका बसयले सत्तेच्या मटयेंत, मत घालून म्हजे होटयेंत. आता परतूनय तुम्ही म्हाका बसयले मत घालून म्हजे होटयेंत. तुमका राखता राखता हातचे राखपाची तुम्ही संद दिली बरी, म्हूण हांव तुमचो उपकारी. तुमका राखता राखता हातचे राखपाची तुम्ही संद दिली बरी, म्हूण हांव तुमचो उपकारी. हांव आयकतलो तुमची दुःखां आनी कागाळी. हांव आयकतलो तुमची दुःखां आनी कागाळी. येवजणांचो रोखडोच हांव खरडितलो वळी. येवजणांच्योय रोखडोच हांव खरडितलो वळी. तुमचें करता करता आमचें भरपाची तुम्ही संद दिली बरी, म्हूण हांव तुमचो उपकारी. तुमचें करता करता आमचें भरपाची संद दिली बरी, म्हूण हांव तुमचो उपकारी. तुमकां नोकऱ्यो नात, हांव दितलो नोकऱ्यो. तुमकां आप रोजगारांक अनुदाना भाकऱ्यो, आप रोजगारांक अनुदाना भाकऱ्यो. तुमकां पोटाक लायता लायता सूर रोड खावपाची तुम्ही संद दिली बरी. तुमकां पोटाक लायतना सूर रोड खावपाची तुम्ही संद दिली बरी, म्हूण हांव तुमचो उपकारी. तुमच्या सेवेक चलयता सरकार, तुमच्या सेवेक चलयता सरकार. तुमचेच खातीर चलता म्हजें घरदार. तुमचेच खातीर चलता म्हजें घरदार. म्हज्या देशभर विस्तार करतना सत्ता हाताळपाची तुम्ही संद म्हाका दिली बरी, म्हूण हांव तुमचो उपकारी. सत्ता हाताळपाची संद तुम्ही म्हाका दिली बरी, म्हूण हांव तुमचो उपकारी. बेधडक कविता, जबरदस्त सामकी. आताच्या अश्यो कविता कमीच आमकां आयकपाक मेळटा सरळ. नयनाताई, आताच्या काळात कविता खंयच्या पावंड्यार आसा अशें तुमकां दिसता? वैष्णवी रायकर हाचो प्रश्न आसा. आमचे एका तेंपार म्हाका म्हणजे हांव ज्या संमेलनांनी वताली तेन्ना म्हाका दिसतालें की कविता आमची खूब फाटीं आशिल्ली तेन्ना. म्हणजे ती ज्या तरेन तांचे विशय जे आशिल्ले वेगळे वेगळे ते पळोवन आमी अशे दपक जातकीर आमचे विशय खंय तरी मर्यादीत उरताले. हांव म्हजे भोंवतण हाजे पुरती कितें तरी मर्यादीत उरताले. पण आतां ना, आतां वेगळे हाताळपाक लागल्या आनी संवसारीक पावंड्यार ती येवपाक लागल्या. आणि आमच्या हातूंतले कांय विशय जे आसा ते मांडपाची कितें आसता, केन्ना केन्ना एकूच विशय आसता. विशय आतां प्रेम मोग धरात वा आनी कसलोय विशय धरात, तो मांडपाची शैली जी आपली वेगळी आसता वयल्या पावंड्यार व्हरपाक शकता. तुमची सादारण मोगाचीच कविता एक एकटो मोग बरयता आनी एकटो मोग बरयता. पण तातूंतलो पावंडो कसो वळखुपाचो की ती ज्या रितीन तो सादर करता ती बरी जाता. म्हणजे कशा तरेन सादर करता तो. ती हांव खंय खंय भोंवला पळय त्या म्हाका अशें दिसलें की सादरीकरणान आमची कोंकणी कविता खूब सादरीकरण जावपा विशय जावं त्या सगळ्या हातून आमच्यो कविता खरेंच खूब फुडें पाविल्ल्यो आसात. वैष्णवी बाय, म्हाका दिसता तुमकां तुमची जाप मेळ्ळी आसतली. नयनाबाई, एक प्रत्येक लेखकाची आपली अशी वेगळी लेखन शैली आसा. तुमची लेखन प्रक्रिया कशी जाता? म्हजी म्हणजे म्हाका पयलीं सुद्दां सांगलां की म्हाका जें कितें अस्वस्थ करता, आतां म्हाका खोशी जाता पळय, म्हणजे सुखान म्हण दुख्खान म्हण सगळें जें कितें म्हाका खंय तरी भितर जाता तेन्ना हांव खूब अस्वस्थ जाता. आनी तेन्ना म्हजें तें भायर सरपाक हें करता तेन्ना हांव भुरग्यांचेर बी केन्ना केन्ना तापताय बी की म्हाका ते एका धपक्यान तें येता अशें ना केन्ना. पण म्हज्या बाबतीन अशें घडलां की म्हाका सगळे म्हजे जे कितें जबाबदारी आसा ती जबाबदारी सगळी पार पाडून मागीरच म्हाका खंय तरी हात लावपाक मेळटा. कित्याक म्हणजे ते खंय तरी भितर खूब वेळटी अशें भितर घुंवत उरता. आनी मागीर ते रातचें न्हिदतना अजुनूय बॅटरी घेवन पळय भुरगीं काणयो वाचतालीं तशी म्हज्या नशिबान अजुनूय सगळीं जाणां न्हिदतकच लायट म्हणजे आशिल्लें पळय ते भायर येवपाची प्रक्रिया म्हाका ते रातचें न्हिदीतल्यान सुद्दां उठून हांव परत कागद बीन घेता आनी अशें बरोवन खरडून दवरता. पण तें दवरता. खरें तुमचे मनशांती महत्वाची. जो मेरेन ती मनाक शांती दिना आनी न्हिदूय दिना.
नैनाबाई आनी एक प्रश्न येयला. दुःखान बरयल्ली कविता हाचो परिणाम दुसऱ्यांचेर कसो जावं शकता आणि तो बरो आसू शकता किंवा आनी कशें कितें? दुःखान बरयल्ली कविता आता ते दुःख जर प्रातिनिधिक स्वरूपाचे आसा, म्हजें मत कितें पण प्रातिनिधिक स्वरूपाचे आसा, म्हणजे हांवूच तरणाटे भुरगे तांकां सांगता की मोगाची सुद्दां कविता तुमी तुमकां दुःख कोणाचो समज ब्रेकअप जाला पण ते हातूंत तो कविता जर बरयता आनी ती 10 जाणांक दिसता की ती आपली कविता जाल्यार ती सफल जाली अशी म्हणून येता, कित्याक तांकां कळूं की अरे हे म्हजेच कितें तरी मांडला थंय. दुःखाची कविता ताचो परिणाम लोकांचेर जाताय बी न्ही, की काय कविता असतात की ते सादर करतकूच आनी तुका सांगलें की ती कविता आसा ती एक सर्वसामान्य बायलेच्या जिणेचेर कविता जी देवीक आव्हान करता की तूं भायर यो आनी पळय की बायल कशी कितले त्रासांतल्यान वता, ते त्रासांतल्यान जे वता ते तूं पळय आनी तूं एक दीस येवन सामान्य बायलेची जीण जगून म्हाका दाखय अशी म्हणून ती बायल सांगता. तेन्ना सुद्दां बायलांक बाकीच्या बायलांक हे कितें तरी आपल्याच मनांतल्यान उलयता, म्हणजे ते दुःखूच उलयता ते बायलेचें कवितेंतल्यान. एक म्हणजे कविता आसा यो रे पुता यो म्हणून कविता आसा, ती कशीच दुःखाचीच कविता. म्हणजे आमी खूब अशे गांवांनी पळयला की गांव वचतात आनी व्हडलीं घरां असतात आनी ती आवय रावता एकटीच, भुरगीं खंय तरी भायर गेल्लीं आसता आनी ती मनान खूब हें करता की आपली भुरगीं येवची येवन आपल्याक म्हणजे ती ताका तरातरेन विनयता की यो जात्रा आसा, हें आसा, कालो आसा, तूं यो बाबा नातरांक तरी घेवन यो बाबा. आनी ती लास्ट अशी म्हणटा की आतां सगळें सोंपलें, म्हजो निमाणें थेंब घालपाक तरी यो. त्या निमतान तरी ती पयली म्हणटा की तुजेर नदर घालपाक जाय म्हाका म्हणून, पण प्रसंग असो की भुरगो येना तेन्ना ती म्हणटा की म्हजेर निमणी नदर मारूंक तरी यो. ती कविता म्हणटना ती खूब दुख्खी कविता तुका सांग हांव ती खूब लोक अशे गहिवरून गेल्ले आसा आनी धेपे कॉलेजीन म्हणटना खोपी मॅडम आसा ती अक्षरशः हांव कविता सामकी दोळ्यांतल्यान दुखां अशी गळपाक लागली. हें जालें हे कविता लागली काय कशी, म्हणजे कविता दुख्खी कविता सुद्दां दुसऱ्यांक हें करूं शकता की तांचे विशय आसता न्ही ते, प्रत्येकाक खंय तरी लागपी विशय आसता. हो प्रश्न विचारिल्लो नांव घेवपाक म्हाका करुणाबाई हांचो हो प्रश्न आशिल्लो मिस, आनी हाच्या पयलींचो जो प्रश्न आशिल्लो लेखनाची साळगांवकर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा हांव. नयनाताई आनीक एक कविता, कित्याक तूं जेन्ना सादर करता तेन्ना आमकां पळयत रावचें अशें दिसता, कित्याक ती आमच्या खातीर उर्बा. हांव तुजे कडल्यान कितें तरी शिकता, ही पिळगी जी आसा ती तुजे कडल्यान कितें तरी शिकतली. ही पंख थांबतना म्हणून एक कविता घेता, ही जे हालींच्या काळार आमी पळयता की तुमकां अशी त्या वेळार अशें आनी म्हाका ही कविता सुचली, म्हणजे कविता आयली ती तशी. पंख थांबतना पंख्यान पळयल्ले ते भुरग्याच्या पांयाक पाळण्यात आसतना, पंख्यान पळयल्ले त्या भुरग्याच्या पांयाक पाळण्यात आसतना मागीर तोवूय रावलो ताच्या सांगाताक ते दर एक पावली मारतना. मागीर तोय रावलो ताच्या सांगाताक मारतना. पूण आयज त्या भुरग्यान पंख्याक उडयले मुळासावन उमटावन. पूण आयज त्या भुरग्यान उबारिल्ल्या पावलां पंख्याक उडयले मुळासावन घुमटावन. उर्बेचो स्त्रोत उमेदीची ज्योत तिळटाली पंख्याक. उर्बेचो स्त्रोत उमेदीची ती ज्योत तिळटाली पंख्याक. नदरेन ते नदरेन पंख विन्नळ्ळो. पळोवन ते नुरेवयले अस्वस्थ भाव पंख गळसणलो. पळोवन ते नुरेवयले अस्वस्थ भाव पंख गळसणलो. ते बंद कुडी भितरली ती भुरग्याची व्यथा, बंद कुडी भायर त्याच्या काळजाची व्यथा कथा म्हणून पंख कितलो गिरगिल्लो करकरलो. ते बंद कुडी भितरली त्या भुरग्याची व्यथा, बंद कुडी भायर पावची ताच्या पंख कितलो गिरगिल्लो किरकिरलो.
पण व्यवहाराच्या देव्हाऱ्यात नातीच चालली कुलूप बंद. पण व्यवहाराच्या देव्हाऱ्यात नातीच चालली कुलूप बंद. भुरग्याच्या आधार शेणिल्ल्या पावलांनी पंख सामको शेणलो. भुरग्याच्या आधार शेणिल्ल्या पावलांनी पंख सामको शेणलो. भुरग्याच्या पावला सांगाताक पंखो येता थांबलो. सांगाता पंखो येता थारलो. सामको सासना खातीर, सामको सासना खातीर. नयनाताई, आमकां चॅटबॉक्सान हरशी प्रश्नावळ वाडत आसा. तितूंतलोच एक निकिता फट्टेबायचो गांवकरबायचो एक प्रश्न घेता हांव. तिसरा कविता संग्रह वेगळे तरेचो. ह्या संग्रहातल्या किसरा विशीं थोडे सांगू शकतात तुम्ही? किसरा ही खरें म्हणल्यार म्हज्या आयुश्यांतलीच किसरो अशें म्हणूं येता. कित्याक हांवें तुमकां एकदां सांगलां की हांव नकळटा जे जिणेचो जो प्रवाह आसा न्ही, जे समाजाचो नकळटा शेवटले खूबदां शेवटले अशें, आनी थंय कितें कितें जे अणभवाक आयले तातूंतल्यान ही किसरां अथवा जे म्हजो स्वताचो जावं म्हणजे बाकीच्या समाजाचो, बाकीच्या घटक समाजाचो, तांचे कडेन जेन्ना हांवें लागींपणान पयलीं तेन्ना म्हाका कितें कितें जाणवलें तातूंतल्यान ही किसरां जल्मत आयली म्हजी. आनी ती किसरां मागीर हांवें ती जेन्ना तिकल्यो म्हणून पेपर येवपाक सुनाप्रांतार, तेन्ना ती तिकलेक धाडून दिली आनी संदेशान सांगलें बरी आसा, आनी ताणें छापली. पण ही किसरां म्हणटा ती अशीच मल्ली म्हज्या जिणेंताक चलिल्ल्या सगळ्या अशी खुशीच्या वाठाराचे, अशे खुशीच्या मनशाचे सगळ्यांची व्यथा वेदना घेवन आयिल्ल्यो किसरां. हरशी तुवें पयलींच सांगलां आनी आमी वाचतना अणभवताच की सामाजीक मळावयल्यो तुज्यो चडश्यो कविता सामाजीक विशय बरोवन आमचे मेरेन हाडटा. चॅटबॉक्सान हांव परत परत ती नोटिफिकेशनां पळयता न्हू, तेन्ना एक वळ आसा ती परत पिराय म्हजी 16 ही सादर ही आमकां आयकुपा जाय. प्रणितान हरशी सादर केल्याच, पण आता कितें म्हणटा ते समज तुज्या तोंडांतल्यान आयकना जाल्यार घडये रसिकांक वायट दिसत. बरें, सोबीत सुंदली हांव पिराय म्हजी 16 पळयन दिसता हार्शान म्हाका वेळा. सोबीत सुंदर हांव पिराय म्हजी 16 पळयन दिसता हार्शान म्हाका दिसाक 17 वेळा. दिसता म्हाका मिस कॉलेज जावन कॅट वॉक करचें. दिसता म्हाका मिस कॉलेज जावन कॅट वॉक. नॉटी बॉयजांच्यो नदरो पळोवन दादर दादर जावचें. नॉटी बॉयजांच्यो धादोस धादोस जावचें. इश्टिणी म्हणटा ती पिशी पिराय तांकांय अशेंच खंय जाता. तांचे अणभव आयकतना आंगार काटो फुलता. सोबीत सुंदर म्हजी 16 पळयन दिसता हार्शान म्हाका दिसाक 17 वेळा. हालीं अभ्यासान लक्ष लागना नदर जंय भिडता. हालीं अभ्यासान लागना नदर जंय भिडता. घरान भायर एकटें आसतना पडदे पडदे सपन येता. घरान भायर एकटें आसतना पडदे सपन येता. इश्टिणी म्हणटा ती पिशी पिराय तांकांय अशेंच जाता. तांचे अणभव आयकतना आंगार काटो फुलता. सुंदर चली हांव पिराय म्हजी 16 पळयन दिसता हार्शान म्हाका दिसाक 17 वेळा. हालीं काळजान कुस कुस जाला बरेंच काळजान दुखता.
हाली काळजात बरेच काळ दुखता, हे दुखणं खूप आवडतं, मूर्खेच हसता, हे दुखणं खूप आवडतं, मूर्खेच हसता. इष्टीनी म्हणतात ती पिशी पिराय, काय असे त्यांचे अनुभव ऐकतना अंगात काट फुलता, पण आमका एक कळना, आमका असे दिसतना या वय कित्याक आवाज येतो तुझा आवाज आहे ना. हय, माफ करात, मुद्दाम आयकपा खातीर हांवें मायक ऑफ केल्लो. मीस माझ्या हांव जेन्ना पळयता काळजां इतली धडधडटा, खरें सगळ्यांक देव बरें करूं. घडये युगाक तुम्ही मुद्दम दाखोवपाक लायात. सगळ्यांची उमेद एक व्हडल्या ताई, अखेर करच्या पयलीं हांव ह्या मुलाखतीचो शेवट करतना एक कन्क्लुडिंग रिमार्क तुमकां जर कितें सांगपा जाय आमच्या ह्या कार्यावळी बद्दल ऑर जनरल, जाल्यार तुमी कितें सांगूंक शकतात जाल्यार सांगात. म्हाका हो कोंकणी म्हणण्याचो जो उपक्रम आसा पळय तो खूप आवडलो. आनी आता ही नवी पिळगी जी आयल्या कोंकणी भाशा मंडळाच्या हाजेर, ती खरीच खूप उमेदी. अन्वेषा आणि जी सगळी माझ्या बरोबर आसा ती उमेदी मनशां, एक नवे नवे कितें तरी करपाक सतत धडपडत आसता. त्यांच्या ह्या उपक्रमांतल्यान म्हाका एक संद मेळ्ळी की खरें सांगू म्हणजे कवयित्री म्हणून हांव पयल्या फावट अशें खंय तरी म्हजें मत मांडटा. कितली वर्सां हांव कवयित्री म्हणून आसा, पण आयज पयल्या फावट कवयित्री म्हाकाय बी खूब आनंद जालो. रे म्हजी आनी मुलाखत अशी खूब लोकांनी खूब रिस्पॉन्स दिलो. अशे बाकीच्योय कार्यावळी तांच्यो बऱ्यो जावच्यो. ह्या सध्या ह्या काळान तरी कोरोनाच्या काळान जरी सगळें बंद पडलां तेन्ना लोकां मुखार वचपाची खरीच वेगळी आगळी अशी कार्यावळी ह्यो. कित्याक पयलीं आमचे साहित्य उपासना आनी कितें तेन्ना लोकांक आतां सगळें बंद पडिल्लें आनी हें आतां खरेंच बरें सुरू केलां. हांव कोंकणी भाशा मंडळाचे खूब उपकारी आसा कित्याक तांणी ह्या हाची म्हाका पयलींच म्हाका संद दिली. हांव ताचें खूब देव बरें करता, बरें करूं म्हणटा. आनी तुवें बरे तरेन म्हजी मुलाखत घेतली कित्याक हांव खूब घुसमुखी मनीस. तुका सांगिल्लें की म्हाका जर चावी लायता हांव खूब बडबडत रावता म्हणून, सारकें बरें टाक टाक करून सारकें केलां म्हाका. तेन्ना तुजें हांव खूब उपकारी. तुकाय देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ज्या म्हज्या कवितांचेर कोणी आनी रजत बाय प्रणितान जें हें केलें तें बरे तरेन केलें. आनी ज्या लोकांनी इतलो उदंड म्हाका मोग दिलो, जे कळटा म्हाका हांगसर कोणा कोणाच्यो पिये आयल्यो, कितल्या लोकांच्यो प्रतिसाद जो आयलो ताजेर म्हाका खूब जाण केन्ना कितें म्हणून हांवें हे खूब लोक जोडले. आनी हो धनाचो सांठो जो लोकांच्या मोगाचो तो खूब व्हडलो आसा. खंयच्याय पुरस्कारा परस खूब व्हडलो. आनी हांव सगळ्या लोकांचे जे रसीक आसा जाणी म्हाका कवयित्री म्हणून फुडें वचपाक म्हाका जर एक वाट केली, अथवा आर्टिफिशियल नयनाताई म्हणून नयनाबाय कितें जावं फाटल्यांतल्यान उर्बा दिली ह्या हांगांतल्यान सुद्दां खंय तरी तरच्या मनशान भियेन आसतना हाच्या खातीर म्हाका सगळ्या लोकांनी म्हाका हें दिलें, आदार केलो अशे तरेन. आयज सुद्दां हांव इतलें नर्वस जालें, तुका सकाळींच सांगिल्लें की म्हणून. आनी आयज हांगा दिश्टी पडटलें म्हाका कोण कोण प्रतिसाद दिता तो खरें बरें दिसलें. हे सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ती सामकी मोगान हांगा रावली. म्हजी कार्यावळ तांणी आयकली, खूब बरें दिसलें. हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं ताई. खरेंच तुका पयलो मुलाखत हांवें म्हाज्या आयुश्याची पयली मुलाखत हांव तुजी घेता, हे म्हाज्या खातीर खरें हांव भाग्यवान समजता. आनी तुज्या सांगाता जाल्यार म्हजे कडल्यान आमी सदांच उर्बा घेत आसात. हांव ह्या कार्यावळीचो भाग म्हाका करून घेतल्या खातीर कोंकणी भाशा मंडळाचो खास करून उपकारी. मुखाल्ली सुत्रां हांव सबिना कडेन सबिना
हय अमय बाब, देव बरें करूं, खूब देव बरें करूं. तुवें ही मुलाखत आनी रंगयली आनी नयना त्या परीन तुजे प्रश्नांक जाप दिल्या. ही चर्चा सत्र बरी सुंदर रितीन तुम्ही दोगांनी म्हणून पूर्ण रितीन पुराय केली. म्हण देव बरें करूं अमय बाब. कविता ही पिशी पिराय म्हाका आयकून अशें दिसलें की हांव परत त्या हांव गेलां आनी आमी जेन्ना कॉलेजीन संमेलनां अटेंड करतालीं त्या वेळार ही कविता आमकां मुद्दाम आमी नयनाताईक सादर करपाक सांगताली आनी जेन्ना ती सादर करताली माटवान जितले लोक आसात ती ह्या कवितेचेर नाचताली आनी एक आमी म्हणटाली चेरी ऑन द केक त्या नदरेन ह्या आमच्या ह्या कार्यावळीक आयज ही पिशी पिराय कविता ज्या तरेन तुमी सादर केल्या नयनाताई आनी आमकां सगळ्यांक एक उर्बा दिल्या. तुमकां खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा. आयची कार्यावळ सामकी बेस बरी जाली हातून मात्तूय दुबाव ना. कोंकणी वाचन विश्वाची ही तिसरी कार्यावळ. सगळ्या साहित्य मोग्यांक, लेखकांक तशेंच विद्यार्थ्यांक, कोंकणी कुटुंबाक हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या गुगल मिटाचेर परस प्रेक्षक जोडिल्ले ते भायर FBचेर आनी युट्यूबाचेर लायव्ह आशिल्ले. आयच्या कार्यावळीची आमची भोवमानेस्त हांणी ह्या सोबा दिली म्हणून तुमकां देव बरें करूं. त्रिवेणी देवी कलाकाराची खणी बाल साहित्याची राणी नयनाबाई तुमकां मना काळजांतल्यान दिनवास. आमच्या ह्या कार्यावळीची तांत्रीक गजाली सांबाळिल्ल्या खातीर पलाश तुका देव बरें करूं. तशेंच कोंकणी वाचन 28 ऑक्टोबर 2020 ह्या दिसा सांजेच्या 5 वरांचेर जातली. हे कार्यावळीत ज्येष्ठ साहित्यीक नवी कादंबरी जीव दिवं कायच्या मारूं हाचेर चर्चा जातली. कार्यावळीची हेर म्हायती तुमकां रोखडीच ईमेलान पावतली. तशेंच हांव ह्या समयार सबिना मुल्ला आनी ही कार्यावळ म्हण जाहीर करता. तुमच्यांनी ही नीट बंद केल्यार जाता. जय गोंय, जय कोंकणी.